स्वस्ति श्रीमन् महागणपतये नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। श्री भवानी शंकराय नमः। ओम श्री मात्रे नमः। परिज्ञानाश्रम श्री गुरु शंकर परिज्ञानाश्रम शंकर सद्गुरु केशव वामन कृष्ण पांडुरंग आनंद परिज्ञान गुरु सद्यो जात शंकर सद्गुरु गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांतिः। गणेश शारदा चैव सद्गुरु सज्जनस्तथा आराध्य दैवतं गुह्यं सर्वं मे रघुनंदन। गणेश शारदा सद्गुरु संत सज्जन कुळेश्वरू सर्व हि माझा रघुवीरू सद्गुरु रूपे मला वाटते अंतरी त्वा वसावे तुझा दास बोधासी त्वा बोधवावे अपत्या परी पाववी प्रेम ग्रासा महाराजया सद्गुरु रामदासा महाराजया सद्गुरु रामदासा ये सद्गुरु राया कीर्तनी ये रे सद्गुरु राया ये सद्गुरु राया कीर्तनी ये सद्गुरु राया। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त जानकी जीवन स्मरण जय जय राम जय जय रघुवीर समर्थ। मंडळी सगळे श्रोते जनांक आणि तांतूल बशिला रामतत्वाक मनोमन नमस्कार करता आणि त्या रामतत्वाक मुखार दवरून आयचे प्रवचन करचेसो विवेचन म्हणून प्रवचन नाही है विवेचन। विवेचन आणि प्रवचनात फरक कल्लो गोत आसतले लोकांक तरी काय सांगता। आमगे सद्गुरून सांगितले ताजें महत्व की विवेचन हे श्रेष्ठ कल्ले आसता म्हळ्यार तांतूं थोडीपणी आत्म्याच अनुभव आसता। थोडपणी आमगे स्वतालो अनुभव आसता। आमी शास्त्रांतले वाचले कोण ताजेर कल्ले विवेचन केलें तें आयकलें आनी तें जशीच तशी कोणाक दिलें दुसऱ्यांक तर तें प्रवचन। प्रवचन तांगेले वचनांचे आमी प्रकर्शाने मांडटात ते प्रवचन जाल्यार विवेचन म्हळ्यार विवरण कोरून तांतूल्यान आमकां कल मर्म मेळ्ळें ताका विवेचन म्हणटात। आमगेलो अनुभव कल्लो आमगेल अनुभवा सकट म्हळ्यार शास्त्र प्रचिती गुरु प्रचिती आणि आत्मप्रचिती। आत्मप्रचिती म्हळ्यार एकदम आत्मज्ञानाची म्हण न्हय जाल्यार आमी करतन करतन आमकां प्रत्येकाची थोडीपणी अनुभूती येवंकाची। अनुभूती येवची म्हळ्यार कल जाता तर आमच्यान थोडपणी वागण्यान फरक पडका। वागण्यान फरकू पयले आमकांय कळका आनी आमकां कळचे पाशी पयले लोकांक जाणयता लोकांक जाणोवका नाल्यार आमगेले होडवीक आमी केन्नाय करता ती जाल्यार लोकांनी म्हणका अरे तूं खंय शिकलें कोण तुका शिकयलें। आतां कीर्तन केलें बा एकल्यान विचारलें तूं खंय शिकली म्हण दुसऱ्यान तिका आपोआप तिका दुसरें आपण जावन म्हाका विचारनासतना सांगलें तूं कळना गो ती नागानंदाल्या शिकली आसतली म्हणून म्हळ्यार
हें कल जाता की नागान मम्माले हांव शिकिल्ल किर्तन हें त्या किर्तनांतल्यान प्रतीत जावंक तशी समर्थ सांगता ती कल सांगता ती तें विवरण करतना आमगेल मनाचेंच आसूं आमगेल मनाचें आसता आमकां ताजी कशी अनुभूती आयली तेंवूय आनी शिवाय समर्थान एक्झॅक्टली कल सांगल्या हें आमगेले आमकां ताजो कशें अनुभव आयलो हाजे सकट करचें ताका विवेचन म्हणटात. आज आमी कितले 39वा श्लोक असो दासबोधाचो तो घेवया. जया वर्णिती वेदशास्त्रे पुराणे जयाचे नियोगे समाधान बाणे तया लागी हे सर्व चांचल्य दीजे मना सज्जना राघवी वस्ती कीजे. सांगले 5 एक श्लोक शेवटची लाईन कली मना सज्जना राघवी वस्ती कीजे म्हळ्यार कल्ले तांगेल घरा वस्तीक वच्चे म्हळ्यार एक रात राबले की ते टू स्पेंड द डे म्हणटात ते विंगड आनी घरान तुजी राबू वता ती फ्रेंड्स एकमेकाल घार ते एक विंगड जाता ताका कल की शब्द आस अमेरिकेन ताणें ताका हें फ्रेंड्स राबू वतात एकमेकाल घारा थंय हडड्ड घर एका कुडान सगळीं जाणां बसलीं फ्रेंड्स आनी धमाल करता ती तशी आमी आमगे शरिराच्यान तूं राघवा गेले आनी तूं वस्ती केल्यार कितलो आनंद जाता. गेट टुगेदर यू गेट टुगेदर वीथ राघव. जया वर्णिती वेदशास्त्रे पुराणे. कोण तो राघव? रघुकुलांतलो तो शिरोमणी राघव रघुकुलांतलो. प्राण जाय पर वचन न जाय रघुकुल रीत सदा चली आय. तशी म्हूण आनी ते पाळतल तो राघव तो सज्जन राघव आनी तो सज्जन राघव जाले मना सज्जना सज्जन राघवी वस्ती कीजे. सज्जना राघवी वस्ती कीजे. तो राघव सज्जन आस आनी त्या राघवागल कोण स्तुती करता भाट आस ती सगळे वेदांतू शास्त्रांतू पुराणांतू तागले वर्णन आस. तागल वर्णन नुस्तें आयकलें सोंड दिलें ह्या कानान आयकलें त्या कानान सोंड दिलें मदें मदें न्हीद काडली मदें मदें न्हीद येवं न्ही म्हूण कॉफी पिली अशी कोर न्हू सतत जायना. ते पल्ल्या कले पडना तरी तें अशी आयकूंका की ताज्यान हें जयाचे नियोगे समाधान बाणे. शाश्वत समाधान म्हळ्यार तें शाश्वत समाधान केन्ना मेळटा आयच्या दासबोधाच्यान ती येतलें तें मर्म टिपच्या शिकता आमी मर्म टिपका तावळे मात शाश्वत समाधान मेळटा. आनी तेमी ती तांणी सांगलें तया लागी तो जो राघव आस तया लागी हे सर्व चांचल्य दिजे. आमकां समाधान मस्तपण मेळना कल्लें म्हळ्यार मन इतलें चंचल न्ही वचून बसलें की ते किर्तनकारू किंवा तो जो विवेचन करतलो आस विवेचनकारू तो कल्ल म्हणटा थंय सोड बाकी सगळे कडेन आमगेलें लक्ष आसता. बैसू जाग कशी मेळ्ळी तावळ धोर न्हू हो कल्ल्या खिचून खिचून बसला दूर वचेशिल्लो म्हणून ते कल्ल्या लेट येता ती ते कल्ल्या हें करता ती तें करता ती तो पळय थंय न्हीद काडटस अरे तो न्हीद काडटा जाल्यार आसो तुगेलो दुश्चितपण कल्ल्याक म्हळ्यार हें जें आसा न्ही हें चांचल्य. तरी आतां हो राम खंय आस श्रीरामाक हे मना हांगा बार्टर सिस्टीम करी म्हणटा ती समर्थ. बार्टर म्हळ्यार कळ्ळें एक चीज दिवची दुसरी चीज घेवची. गव दिवन साखर घेवची गव मस्त जाला मदें गोतस न्ही सरकार गरिबांक ते हें शीद वांटता ती सगळे स्कुला वतली चेडवांक न्ही मदें तें कोविडा वेळार स्कूल बंद आशिल्ली न्ही आमगेली कामवाल सांगताली ते एक चार्डा खातीर कल 5-5 किलो 10-10 किलो सगळे तोरी दाळी चण्या दाळी तांदूळ गोड पुरे तांकां दितात खंय कल्ल्याक चेडवान पौश्टीक हें पौश्टीक खावन न्हू बरें सुदृढ जावंका म्हूण. तशी बार्टर सिस्टीम आमी सुद्दां करीत न्हू आमगेल मना चांचल्य रामाक दिवन सोडी आनी ताका सांग कल्ल्याक तागल हातूं तें विर्न वता चांचल्याक थंय जाग वची ना भस्म जावन वता म्हळ्यार तेज आसता तेज रूप आसत अग्नितत्व आसता तूं भरलेलें र म्हळ्यार की अग्नितत्व आनी म म्हळ्यार की तोंड बंद जाता राम रा म्हळ्यार की
सूर्य तत्व भितर येता आणि म्हण वट धामचे भितर ही ना जाता आणि तो राम कडेन आमी भितर घेतील खंय वता. ओ रोम रोम में रमने वाले राम, जगत के स्वामी हे अंतर्यामी, मैं तुझसे क्या मांगू, मैं तुझसे क्या मांगू. ओ रोम रोम में रमने वाले राम. ताका राम म्हणटा ती ताजे खातीर की आमगेल पेशी पेशीन तूं रमण करता. तो रमण करता म्हळ्यार कळ्ळें, आनंदान विहार करता. आणि पेशी पेशीन तूं तें राम तत्व भरता, चेतन भरता. तशी आम्ही तागल बोट धरून राम नाम घेतची आम्ही प्रत्येक पेशी पेशीन तामगेल देहाच्या आराम फिरका. जशी कुळारशी चल्ली असतं न्ही, कुळार येता चलयेक लग्न जालेली, सासूरवाडीन भयंकर शिस्तीत वाडलेली, पण हांग गायल कित आराम म्हळ्यार तिगल मैत्रीण आयल्या उरलोंचें, घार कले काम करता म्हूण लागना आनी तरी करता. आवसूक मदें पट्टण घेतलें, आवसून उम्म घेतलो, बापसूक वचून पट्टण घेतलें, कशेंच तूं म्हूण विचारलें. चेडवां कल कर, बाकी भावंड कल करता ती, तांगेल अभ्यास घेतलो, हांगेल अभ्यास घेतलो. अम्मा मगल आज केंस धुवन माथ्यार न्हांवचेंस म्हाका म्हूण ते अम्मा शिकेकाय लावन हें आनी माथ्यार तेल घालून मालीश करता. सगळें म्हळ्यार जे करतात न्ही ते कुळार आयिल्ली ती इतले एक रूप जाता तांतूं बिनधास्त. तशी ते राम नामाचे बोट धरल्यार आमी बिनधास्त जावन आमगेल्याच देहरूपी देवळांतूं आमी फिरतच का. कल चल्ल्या कल्लें, हात दुखता, खंय दुखता, हांग दुखता, अरे राम राम म्हण, आपणे राम राम, कांय दुखना, चलो गया, फूक मारली, खंय दुखता, हांग दुखता मा. चेड्यान पळय आमी कल करता ती आब्बा ताका म्हळ्यार की ते चेडूं विसरता. तशी आमगेल काळजो वता ती त्या रोम रोमांत रमलेल्या रामा सांगात आमी जर आमी रमच्या लागले राम नामांतू. बिकॉज राम नामांतूय रामच आसा. नोकरी 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 म्हण नोकरी मेळना जाल्यार राम 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 म्हळ्यार राम मेळटा. कल्या म्हळ्यार रामागल नाम म्हळ्यारच राम तेमीत मेळटा आनी ताजो प्रत्यक्ष अनुभव येता. तर हांग म्हणटा ती मना तुल्ल्या जे चांचल्य न्ही तेमी तूं कसलेय पदरान पडना. कले आयकल्या वेदशास्त्र पुराण इत्यादी. तर तें ताजे उलट रामा लागीं अगदी अत्यंत समाधानी असतो. कले म्हळ्यार तो आनंदांत असता, रमत असता. रमचे म्हळ्यार कले गुजरातींतून रमूचे म्हळ्यार खेळचे. तशी तो खेळता असता अल्लड जावन. तशी आमी ताच सांगाती सांज चेडूं जावन त्या आवसूल हात धरून चेडूं नांत वता न्ही अशी करून स्कुला वतना आनी एक एकली वता ती गमत करून बॅग घालयतची. तर तशी आमी त्या रामनामाचे हात धरून सगळे कडेन मनान रमका म्हळ्यार कल जाता. आनी हे देवा मगल बॅग तूं घे. आमी स्कुला वतना आमकां कोणें पावोवच्या येनीची, पण आतां काळान चेडवांक स्कुला पावोवच्या वता ती सान्न चेडूं बालवाडीन ताणें वतली तांगेल बॅग दुसरें कोणें पूण हड्ड्यान धरलेली आसता. तशी रामा सांगात वचची म्हळ्यार आमगेल चांचल्य आमी कसलें धरचें, दिवन सोडचें ताका. तो रामागल बोट लागली की इलेक्ट्रीक करंट सो आपोआप तागेलें समाधान, तागेलें राम तत्व आमच्यान तशी झिरकच्या लागता तें समाधान कळ्ळें. आनी तें शाश्वत समाधान. ताजी मिती मना सज्जना राघवी वस्ती कीजे हें एक पंत कळ्ळें न्ही की मागीर त्रास जायना कसल्याचोची. तेमी ती हांगा समर्थ म्हणटा ती जया वर्णिती वेदशास्त्रे पुराणे, जयाचे नियोगे समाधान बाणे, तया लागी हे सर्व चांचल्य दीजे, मना सज्जना राघवी वस्ती कीजे. वस्ती कीजे म्हळ्यार कायमचे राब. कायमच्या मी एक घर सोडून दुसरे घरान भाड्यान का जायना राबू वतात न्ही, हें तशें न्ही. ते विकतच घेवन थंयच राब. काल की पयर आमी हें सांगिल्लें एक कडेन आयकल हांवें काणी की पाप बँकांत एक मनुश्य आयिल्लो. पयर हांव सांग की ना लक्षान ना तरी परत सांगता आयकया ती कला म्हळ्यार तातूंत मर्म मस्त हाडस. एक बँकांत एक मनुश्य आयिल्लो. ताका पेयींग स्लीप कलकी सोदतालो तो
ताका पयशे भरचे आशिल्ले. तरी दुसऱ्यान विचारलें की ते कोण विचारलें न्ही तान्नेची काणी बरयल्या. तो म्हणाल हांव ताका विचारलें की तुका कसले पेन्न सोदतास काय हें घे पेन्न म्हणून. पेन्न न्हय म्हाका पेन स्लीप सोदतास तें पण हांगा मेळटलें जाल्यार म्हाका मला हात थरथरता कोणें म्हाका बरोवन दितले काय म्हणून म्हाका पयशे भरचे आसा ती. तर ताणें भोवन दिलो पाप भोवन दिलो आनी ताका थँक्स म्हणून हो भायर आयलो. छत्री की बंडी की कलकी घेवन भायर आयलो आनी हगूर हगूर थंय रस्त्यार राबून हांगा थंय पळयता रिक्षा सोदतालो तो. आजकाल रिक्षा मेळची म्हळ्यार ताका सुद्दां पुण्य केलेलें आसता. नाजाल्यार सरळ मगरुरीन वता ती इधर नहीं आएगा उधर नहीं आएगा म्हणून. नाल्यार सर्कस कोर न्हू त्या चलते रिक्षान धांवन ती रिक्षान चडका आमी तशी वांचून व्हरल्यार वेंचून खातले खंय तशी. तर तो पाप रिक्षा सोदतास होच मनुश्य भायर परत आयलो. तो सांगता हांव ताका विचारलें तूं खंय वतास. तरी घार वतास. खंय वचचेस तुका खंय राबता म्हणून. ते अमूक कडेन राबता म्हणून. तर हांवें थंयच राबता लागींची. तर हांव तुका वाटेरी थंय तुगेलो घार तुका सोडून आपण वता म्हणून. आनी ताणें जाल्यार कार आशिल्ली ताणें लिफ्ट दिलें आनी घार वचूलो. घार वचूल्यार ताणें सांगलें खंय कोणें बायलेक एकदम चिके काळजीशी दिसली. कोणक्याक पावोवनचे आयल्या खंय चक्कर बिकर आयली की कहलें ना अशीच हो म्हाका पावोवन दिवच्या ताणें म्हाका लिफ्ट दिली म्हणून ताका आमगेलें देवाल घर दाखोवचें हाडलें म्हणून. हें पळय हें म्हगेलें देवागेलें घर म्हणून ताणें दाखयलें हें देवाल घर आनी त्या देवाल घरांत आमी राबतास ती सद्या अशें ताणें सांगलें. आनी तागेलें देवाल घर आशिल्ली ती तागेलो जबाबदार न्हय. आवस बापूल घरान चेडवां राबता ती चेडवां सान्नासतना आवस बापूल दे आर पेरंट्स हेड ऑफ द फॅमिली तीच पळयता ती. तशें आमगे सगळें योगक्षेम तोच पळयता. आमगे सगळे चेडवां भायर आसा ती जाल्यार तो सगळें करून घेता. आतां ह्या मनशाक तुका सुद्दां तान्नेच पेटयला म्हाका मदत करच्याक कळ्ळें. मागीर ताका काळजी न्ही हो घार येवन पावना जाल्यार कल जातलें मस्त वेळ जालो म्हणून. तशी आमी आसता. आमी युजली कल करता ती आमगेल्या घरांत हें देव घर म्हणटा ती. हो देव हांगा मांडयला म्हळ्यार देव मांडूंक लागून देवान सगळें हांगा फिरका रोम रोम में रमने वाले राम घर घर में सब खोली खोली में रमने वाले राम. आनी तांतू आमी राबका आनी सतत तागेले चेडवां जावन राबका म्हळ्यार कल जाता की राघवी वस्ती की जे म्हळ्यार राघवाल घार आमी राबका आमगेलें घर राघवान राबचें न्ही. तशी हें माथा सांडून मुळास जावे तरीच समाधान पावावे. ज्ञानदृष्टी विण नव्हे समाधान. ज्ञानदृष्टी जावंका तरी ताणें सांगलें तुगेलें चांचल्य ते रामाक दी आनी तागेलें समाधान तागेलो हात धरले की तांकां इरेक्ट करंट सो आपोआप तुका मेळटा तें घे कळ्ळें न्हय. आनी तें चांचल्य अर्पण कोन्न सोडी परत घेवं नाका. हांव दिलेलें न्हय परत दियात म्हाका घार वचचें म्हणून तशें ना. दिल्लें तें दिल्लें गंगार्पण शिवार्पण रामार्पण तशी चांचल्य दिवन सोड. हें बार्टर सिस्टम आमकां कसली गरज आसा तें. तशी हें तावळ सांगिल्ली वारी ते किंडरगार्टनान तें शीद म्हूण दिता ती. तर गमत जाली तांगेली जाल्यार गव कितली खातली. तर ती तें गव विकून दुसरी कसली गरज आसा तेल जाय तें गव दिवचें आनी तेल घेवचें म्हळ्यार दॅट इज बार्टर सिस्टम. हें हांगा सांगचें कसलें काम की आमगेलें चांचल्य रामाक दिवचें आनी रामाल्याक जें शाश्वत समाधान आसा तें आमी घेवचें. आनी रामागेलें अनंत समाधान तें केन्नाय नाच जायना म्हणना पडे ताका न्ही ताजो साठ कमी जायना ताल्लाचो. आनी ताका कसलें हें पडनी यो कमी जाल्यार आपणाक खर्च ताका न्ही खर्चून सारकें ना म्हणून समर्थ सांगता ती जया वर्णिती वेदशास्त्रे पुराणे जयाचे नियोगे समाधान बाणे तया लागी हे सर्व चांचल्य दीजे मना सज्जना राघवी वस्ती कीजे. जय जय रघुवीर समर्थ. आता मी दासबोधाला वळया आजी गमते असं 17 अध्याय प्रत्येक दशकच तांगेलो महत्वाचं असं. त्यांची सांगेल म्हणतर की जशी चपाती आमी तीच खातात नित्य जाल्यार प्रत्येक चपाती विंगड आसता. प्रत्येक चपाती प्रत्येक पोळो प्रत्येक धोंडक एक धोंडक नरम आसता एक धोंडक चुरचुरी आसता पातळ
एक हान तूं मसाल घालेलो आसता, मसाल्या भाजी आसता, मसाल डोसो, एक सादा डोसा, अशी सगळें आसता, नमुन्याचे आसता. एका तव्यारी तशीच केलेली आसता, तशी लाटून केलेली आसता, तशी हे सगळे दशक भोग आमटे प्रत्येकान तूं तेंच आसता. आट तोची, आटा मसाला सगळं तेंची जाल्यार ताजी टेस्ट की लज्जत प्रत्येकाची विंगड विंगड. आतां आमी पळया हां हो दशकाचें नांव आशिल्लें प्रकृती पुरुशागला पळय की न्ही. तरी पयलें स्फुरण जें निर्गुण परब्रह्मान स्फुरण जाल्लें तें गोतच न्हय. तांतू थांव न्हू ईश संकल्प म्हणटा ते म्हळ्यार कहलें पयलें स्फुरण ही जाणीव शुद्ध जाणीव, त्या जाणीव स्वरूप ताजी अभिव्यक्ती जाली. तो पुरुश म्हळ्यार तो गणेश तत्व म्हणयेद, राम तत्व म्हणयेद तें आयलें. आनी तांतू तें जेन्ना परब्रह्मात संकल्प केलो एकोहम बहुश्याम, तो त्या संकल्पांतून प्रकृती म्हळ्यार कसलें करच्याक शक्ती जाय न्ही, तेमी शक्तीक जन्माक घालें. जन्म जालो शक्तीला आपेपी जालो. संकल्प करचे भितर जाता. ते जीन की कलकी आसता न्ही, ते हेंग आसलें की क्या करूं आका म्हळ्यार की म्हाका राबू घर जाय म्हळ्यार की घर तयार जाता. तशी ती प्रकृती तिगल जन्म जालो. हां तर प्रकृती हें निर्गुण ब्रह्मा शक्तिमय अंगाचें नांव, शक्तिमय बाजूचें नांव शक्ती. आनी पुरुश म्हळ्यार कहलें जाणीव, शुद्ध जाणीव. ती सगळे कडेन एकल्याक ती मूळ परब्रह्मांत शुद्ध जाणीव ताजी अभिव्यक्ती जावन आयल्या. आतां थंय परब्रह्म म्हळ्यार निर्गुण परब्रह्म तांणी कसलें कर नाशिल्लें, जाल्यार संकल्पांत न्हू तें थोडें साकार जालें. ही जाणीव आयली. मागीर जाणीव जाले शिवाय प्रकृती काम कशी करतली. कळ्ळें म्हाका भूक लागल्या, भूक ना जाल्यार हांव जेवचें कशी. हां म्हाका न्हीद आयल्या, हाजी जाणीव जाले शिवाय हांव न्हिदोवचें कशी. आनी न्हिदोवच्या वचून तर कंपल्सरी म्हूण न्हीद पडना, अस्वस्थ जाता. तशी कळ्ळें ताण लागल्या हाजी जाणीव प्रत्येकाक जाणीव जावंक लागता. म्हाका बेजार दिसलो हाजी जाणीव जावंक लागता. कड्डेर मुख्य ताजी कल करचें म्हूण नंतर ती शक्ती करता, ती प्रकृती. हां प्रकृती पुरुश ह्या सगळ्या दशकां समर्थांनी ताजी चर्चा केल्या. आपणागलें शरीर हे अष्टधा प्रकृतीचें आमगेलें सगळ्यांगेलें शरीर अष्टधा प्रकृतीच जालें न्ही. तांत एकूण 82 तत्व आसत. ती सगळीं 82 तत्व जड म्हळ्यार जड म्हळ्यार कहलें आमगेलो देह जडची. जड म्हळ्यार कहलें आनी तो आत्म स चंचळ आत्मा आत्मस्वरूप आस म्हणून आमी हालता ती, डोलता ती, उलयता ती, न्हिदता ती, सगळी क्रिया करतात. एक फक्त आत्म तांथान वचूलो की जाल्लें मडें. ताका कसलें हात हालोवचे जायना, तागेले आंगार सगळे मच्छर आनी मूस बशिल्ले तरके हात हालना. कसलेंय ताका भावन येना ती. कोणें ताका कसलें लाथाडलें तर की ताका मनान कसलें दिसना. अशें आसता. तर तें जें आसता जड जाल्यार ही सगळीं तत्व तशींच. मगल मन हें बाकी वेळा तांत आत्मस्वरूप आसता म्हूण तें चंचळ जाता, नाल्यार हें सगळें जडची. शक्ती येताची तशी. हां तर हें 82 तत्व आसा ती स्वता हालचाल करूं शकना. ती पुरुष जो आसा, पुरुष आनी प्रकृती तांतून पुरुष म्हळ्यार शुद्ध जाणीव. हां तो पुरुश हांथावन आयिल्लो तर तो चंचळ आसा. चंचळ आसून सुद्दां तो चैतन्यमय आसा. चैतन्यान स्फुरला, बबलिंग विथ एन्थुजियाजम. तसले पुरुषाक त्या शुद्ध जाणीवेक आपणागेलें मूळ स्वरूपाचें म्हळ्यार परब्रह्मा स्मरण आसता केन्नाय. कळ्ळें न्हय. जेन्ना तो सतत परब्रह्मा स्मरणांत आसता तावळी तो सोहम बोधांत आसता. सोहम सोहम तालेगी उर्ध्व हें आसता, तागेली नजर वयर लागिल्ली आसता. सोहम सोहम ह्या शुद्ध जाणीवेन तूं द्वैत द्वंद्व अशें आसना. तेमी दुख्खाच लेशें आसना. जाल्यार जेन्ना तो प्रकृती निर्माण करता, प्रकृती निर्माण जाता कार्य करता न्ही. एकाचें पयलीं द्वैत जाता, कड्डे अनेक जाता,
हां द्वैतांतन अनेक जाता आणि अनंत जात मागीर अनंत कोटी तशी तर त्या प्रकृतीला तागल जेन्ना संबंध येता ताका आपणा गेल्या मूळ स्वरूपाचे विस्मरण जाता आणि तो स्वताकच प्रकृती समजच्या लागता. हांव म्हळ्यार प्रकृतीची म्हणून जशी हांव देह जाल्यार आत्म हांव इतलो चलता म्हळ्या खातीर म्हाका कळना आत्म चलयतस म्हण हांव चलता म्हणून. हांव म्हळ्यार फक्त देह. देहाक कसलें म्हत्व आसा तुगेल्या? कोणा गेल्या देहाक म्हत्व ना. तांतूल आत्म चलयत न्ही तेमी ती पण देहाक म्हत्व आसता. कल्ल्याक की देह आसा तोपर्यंत आत्मा कलेन तरी कार्य करू शकता. प्रकृती पुरुष कले कार्य करू शकतात. कळ्ळें मरे? देह हे आमगेलें माध्यम आसा, मिडियम लागता प्रत्येकाक. फिजिक्सांसून सादे आमी उलयल्यार शब्द खंय खंय वचूक ताका हवा लागता, नाजाल्यार आयकना दुसऱ्यांक. तर ताका हें मूळ स्वरूपाचें विस्मरण जाता आनी तो स्वता प्रकृती समजच्या लागता. तरी अशी कर न्हू. आतां पुरुश म्हळ्यार कोण? तो खरो अंतरात्मा. अंतरात्म्यान जर प्रकृतीला एक रूप जाय न्ही तरी आपणा जाल्यार मूळ स्वरूपा लागीं कायम मदें मदें थोडे फन प्रकृती सांगात रावचे, बाकी फनतां स्वरूपांत एक रूप जावन राबल्यार ती प्रकृती मिथ्या आनी नश्वर आस हें आपणाल खरें स्वरूप न्हय हें त्या पुरुषाक कळटा, शिवतत्वाक कळटा. पण आमीच प्रकृती म्हळ्यार हांवांची, हांव म्हळ्यार प्रकृती अशी जेन्ना समज जाता तावळी आमी जिवात्म जातात, शिवात्म बर ना ती. कळ्ळें? आनी हे दोनीच लय जाता. निर्गुण ब्रह्माच्या अनुसंधानान कळ जाता प्रकृती पुरुष कोणें आसना ती. आनी त्या वेळार आमगेलो जीव जन्म मृत्यूच्या चक्रांतल्यान मुक्त जाता. जाल्यार हे सगळें करता जाल्यार कल करता एक कडेन सोहम बोध दवरता म्हळ्यार आमगे श्वासाचेर हें सतत श्वासाचेर नजर दवरता. आनी मेडिटेशन म्हळ्यार दुसरें कसलें? आमगेलो श्वास आमी ऑब्जर्व करचो आनी दुसरी कडेन प्रकृती 82 तत्व आसत न्ही ताजे एक एकच काण जशे कांद्या पाकळे येतात न्ही तशें एक एक काण सोलोवन पळोवचें. आनी कशेंच हेंच की तेंच की किडेच की आमी कोब्याणी करतात न्ही तशें पळोवंक लागता. त्या तत्वांत पृथक्करण कर न्हू. तांतूथांव न्हू हांव म्हळ्यार तें तत्व न्हय. एक एक तत्व काण पळोवचें. हें म्हळ्यार हांवें न्हय, तें म्हळ्यार हांवें न्हय अशी कर न्हू. आपण विंगड कशी हाच जो आमी अनुभव घेवंक ताका तत्व झाडां म्हणटात. म्हळ्यार एक एकच हें हांव न्हय काण घालचें, तें हांव न्हय काण घालचें. जशी हनुमंताक जेन्ना सीतेन मोत्या माळ बक्षीस दिली तो दांतान चाबल खंय थंयची कट्ट कन्न फुटयलें आनी अशें करून पडयलें करून उडयलें. आनी एक काळें आनी फुटयलें आनी उडयलें. ती कितलें वायट दिसलें. ती म्हणाली आपण इतली प्रितीन मगल मोत्या कंठ काण तुका दिलो आनी तूं कसलें उडयलें. तर तो म्हणालो हां तूं राम ना तिला हांव कसलें दवरून घेना म्हणून. इतलो तुका हमी का? तुगेल्यान तरी राम आसवे म्हणटा. भंय आसा दाखय पळोवया म्हणून. तर छाती पिंजून दाखयली. छाती पिंजल्यार रक्तबंबाळ जातलो आशिल्लो आनी तें रूपक असो. छाती पिंजली म्हळ्यार कळ्ळें तागेल अंतर मनान तूं राम रमला. रोम रोम में रमने वाले राम. तो राम सीता सगळं राम पंचायतन थंय सगळ्यांक दिसलें. तागेले नजरेन दिसलें, तागेले अंतर मनान दिसलें. खुल्ले कोन्न दाखयलें ताणें अंतर खुल्ले कोन्न दाखोवचें म्हळ्यार कशी? आवडी लागली अंतरी तैसीच वदे वैखरी भावे करुणा कीर्तन करी प्रेम बरे नाच तू भगवंती लागले मन तेणे नाठवे देह भान लज्जा स्मरून दुरी ठेल्या. अशी जो प्रेमरंगे रंगला जो भक्तीमध्ये मातला अंतरांतू अंतर्मनांतू राम भरला हाजी लक्षण कळ्ळें. तो प्रेमरंगे रंगला जो भक्तीमध्ये मातला त्याने अहंभाव घातला पायातळी. तो देवाल घर राबता. देव तागेल घर राबना. देव तागेल अंतरांतच आनी त्या देवळ तागेलें रामागेलें देवळ. तें राम खंय ना की तें म्हाका नाका म्हूण. तशी तें तत्व झाड करचें म्हळ्यार हांत राम ना बाजू कळ्ळें, तांत राम ना बाजू कळ्ळें. अशें करून एक एक तें म्हळ्यार हांव न्हय, हें म्हळ्यार हांव न्हय. हांव म्हळ्यार कसलें?
मुझको कहाँ ढूंढ रे बंदे, मैं तो तेरे सांस में। मुझको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे सांस में। सोहम बोध, सोहम म्हळ्याकले सहा अहम, अहम सहा हे हे त्यांनी अख्ख्या दशकाबद्दलची सांगल्या. पयरा मी एक हे केलं समास, देव बळात्कार नाम म्हळ्याकले की हो आत्मा प्रकृतीचे मागशी लागून, जशी चेडवां आवसुली आसतना बरी आसता ती, व्हड जायना पण लग्न जालें की तांगेली बिगडटा ती बायले संगतींत, तशी तो शिवात्मा जीवात्मा जालो ह्या बद्दल आयले. आता शिवशक्ती बद्दल समाज दुसरोच ते सांगतात ती शिव म्हळ्यार शुद्ध जाणीव आणि शक्ती म्हळ्यार अष्टधा प्रकृती. कळणे मुळात परब्रह्म हे निश्चळ, निराकार, निर्विकारी, अविनाशी आणि अनंतस. परत सांगतात तीन बेसिक फंडाज आम्ही सांगितले कल्ले. एक जडतत्व, ते जडतत्व चालोनच्याक चंचल तत्व, ते चंचल तत्व खंयथान आयल्या, ते निश्चळ परब्रह्म. हां, निश्चळ परब्रह्मान थानू माय आयली, मूळ माया. परब्रह्म निश्चळ आशिल्ले, निर्गुण, निराकार, अविनाशी, अनंत अशी. आणि मूळ ब्रह्मान संकल्प जाले भितरी मूळ माया तयार झाली आणि तिन्ने नाना प्रकारची शरीर निर्माण केले. आ शरीर निर्माण केलं म्हणून जीव घालका न्हय, जीव खंयतान हाडटली. तीन स्वतालोच एक भाग काढून प्रत्येक शरीरांत घाल. सूक्ष्म तत्व ते मूळ माया हे सूक्ष्म तत्व. कळणे जाल्यार जशी वडा बिजांतून अख्खे वडा झाड असतं म्हणतात. वटराई असता, वडा झाड मात्र नाही, वटराई असता. म्हळ्यार एक बीजा, एका बीजा पोटी फळे कोटी, जन्म घेती सुमने फळे. तरु कोटी, कोटी तरु जन्म घेतात आणि वैर कल लागता, ताजी फळ लागतात. त्या फळांत बीज असता, त्या बीजांतून अनेक वृक्ष जाता, त्या फांद्यांतून वृक्ष जाता. अशी नाना नमुन्याचे तशी ही अनेक प्रकार शरीर ती निर्माण केली. तर पिंडी त्यांची ब्रह्मांडी हा नियम आशिल्ली ती. एक पिंडार्थान सगळं ब्रह्मांडात शोध घेवचा जाता. कशी जे ब्रह्मांडात कलेस पृथ्वी, आप, तेज, वायू, आकाश म्हणकले जडतत्व, वायुतत्व, आप वल्लें पातळ हे सगळे प्रवाही, ते सगळे कडे अग्नितत्व, उष्णता, आणि दुसरे कडे आकाश तत्व म्हळ्यार स्पेस. दोन्ही देहांत कशी सगळी गुण्या गोविंदान नांदतात. हां, तशीच देहांत जे आसा त्यांची सगळे ब्रह्मांडांत आसा. पावसूय येता, वारोय येता, उजय लागता, सगळं जाता. तरी केवण वेपेटता ती, निवता ती, झाड उगयता ती, सगळं जाता. तर अशी हें पिंड आणि ब्रह्मांडांतू हें शोध घेवन 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 आमकां शेवटी पिंडांत कशें आसा म्हणून भायर ब्रह्मांडांत पळयल्यार कळचें लागता. तशी एखादी बी पळयलें, ताजी त्या बीन तुका पान फुल्ल फळ दिसना ती. जर त्या बी कालांतरान जेन्ना वृक्ष जाता व्हडू तावळी, तांथान कल येता, फुल्ल फळं येता ती. आणि तांतूं हें ब्रह्मांड हें बीज आसा आणि पिंड हें फळ आसा. एक सांज चेडू केन्नाय न्हय उलटें हें काडटालें चित्र, म्हळ्यार ताजो बुंद झाडाचो मूळ वयरी आणि तो फांद्यो बिंद्यो फुल्ल फळ सगळं. तशी वासना ही बीज रुपांतू, वासन जेन्ना बीज रुपांत आसता म्हळ्यार मूळ माय प्रकृतींत वासन आसता ती अभेद जाल्यार शरीर तयार जावन तांत आयली की तांतून नर नारी भेद दिसून येता. मूळ मायेंतू नर आणि नारी अशी आशिल्ले त्या बीज रुपाने म्हळ्यार शिव आणि शक्ती, पण ती एकडेच वास करताली. परत त्या नंतर पुरुष प्रकृती किंवा एक स्त्री आणि पुरुष अशी जाता ती. आणि तांगेल देह संगमांतून तिसरी व्यक्ती जी तयार जाता तांतू परत तीच वासना अभेद आणि त्यांची चैतन्य, त्यांची पुरुष आणि प्रकृती तीच अभेद जाऊन वास करतात. दादल्यांतूय तीच शक्ती प्रकृती असता आणि बायलांतूय तीच असता. फक्त तांगेल देह निरनिराळे असता, ती एकमेकांक पूरक असता ती. आणि ते मुद्दाम केल्लें असता म्हळ्यार सृश्टीच कार्य चलता विष्णुगल शुद्ध तत्वान तें केल्लें हाजें खंयचें सत्व तत्वाने. कळ्ळें, सत्वगुणाने इत्या म्हळ्यार इतली सृश्टी केल्ली ताजें पालन करचें काम तें विष्णू लागी. तें कशें पालन करचें, जन्म दितना दिलो पुरुशाने, जाणीव नुस्तें आसून चलना, एक्चुली काम करपाक लागता.
आणि काम प्रितीन करका लागता. आणि स्त्री ही अशी एक चीज आसा जी माया ममता ठासून भरल्या तिच्यात, कळले. त्यामी ती ती करता. तर तांकां त्यामी ईश्वरान कल केले अशीच तयार करणी. तांकां एकमेकाला आकर्शणात बांधून घाले. आकर्षणात बांधून घालेल मी ती हा देहबुद्धी आनी आनी वाढता गेली. आणि तो सुट्टनात गुंत सुट्टना. म्हळ्यार इतली ती तांतू हें जाली की परमेश्वरा विसरली शेवटी. मूळ मायेकय विसरली, परमेश्वराकय विसरली. अब्जावधी स्त्री पुरुष निर्माण जाले. हां, आणि हे पुरे शिवशक्तीचेच विस्तार, कळणे. शिव म्हळ्यार वर, वर म्हळ्यार बामण होरेतू. आणि मुळांतली शक्ती मूळ माया ही तागेल वधू. अशी 84 लक्ष जीवयोनी ह्या मूळ वधूवरांचो विस्तार जाला, कळले. तात हें आमी वाचून घेवया. श्रीराम समास दुसरा, दशक 17. ब्रह्म निर्मळ निश्चळ जैसे गगन अंतराळ, निराकार केवळ निर्विकारी. परत परत हे तीन फंडा जर कायम ठसका ती मनांत. जशी 2 to 10 हें आसता न्ही, डॉजिंग म्हणून घालतात. डॉजिंग म्हळ्यार कळ्ळें. मॅथ्साच्या परीक्षेंत थंडी टिचर्स विचारत ती 6 7 जा कितले, 5 4 जा 20, 6 7 जा कितले 42. अशी म्हळ्यार 10 थायपुणी तुमकां बेसीक फंडाज क्लियर टेबल्स येवंका ती तितली पुणी कमीत कमी येवंका ती अशी. तशी हे इतले ब्रह्मांड इतलें व्हड भरल्या. तांतू गोश्टी कितल्यो, तिन्नी काणयो, कळ्ळें. ते टाक्याच्या आणीवर घातले 3 डाव, एक 2 कच्ची एक भाजेचं नाखें. तशी हांगासर तीन एक निश्चळ कले करना. तांतुथान ते चंचळ भायर पडले. आणि ते स्फुरण आशिल्ली ती ताका मनांत आयलें आजची के खेळ दाखोवया म्हणून. ताणें मस्त फूक मारली की जादू न्ही, सगळी सृश्टी घुमटी निर्माण जाली. ती चलोवची कशी, जड सृश्टी. दृश्य जें दिसता तें सगळें जड आसता. मागीर तांतू कोण घालचें. आमी कितें म्हणटा म्हाका उदाहरण सुद्दां मगेलें दिवंका म्हूण दिसता. कळ्ळें मॅरी. हांव ते थोडे दिवस हाजे इन्शुरन्साचें काम करतालें, कळ्ळें. कोणाल पॉलिसीज हाडका म्हणून कंपल्शन करतात, टार्गेट जावंका. तर जावचें खंयच्यान तावळे आमीच पयशे भर न्हू. चेडवांगेल पॉलिसी घेतली, नातरांगेल पॉलिसी घेतली, तितली पॉलिसी मेळ्ळी, ताजी कमिशन म्हाका मेळटा. तशी हांगा तिने स्वता घाल्यांची त्या इच्छा शक्तीने, प्रकृतीने, मूळ मायेने आपणालीच माया घुमटीची हें कोर न्हू, ती प्रत्येक देहांत भरली. मूळ मायेचे गुण सगळे गोत आसत न्हू. मूळ मायेचे पयलीं म्हळ्यार आकर्शण. आणि ते प्रकृती पुरुष तरी आसची. त्या दोन्ही पुरुष आणि प्रकृती दोन्ही आशिल्ली षडगुण ऐश्वर्य म्हणटात ताका. ती जेन्ना प्रत्येक देहांत वता, देह एक दादलो आसता, एक बायल आसता, जाल्यार ती मूळ माया भितरी दोन्ही एकच आसता. ते तत्व एक आसता मूळ मायेचें. ताका जीव आणि जीव आसना, सगळ्यांगेल जीवची. पण देह भेदा मिती एकमेकांक पूरक जावन ती संसार चलयता. आवसनातील चेड आसल्यार ते दालमनशां इतली डिफिकल्ट जाता चेडवां पळोवच्याक भोवची हें जाता. तशी जायना हांगा. तरी आतां हय, ब्रह्म निर्मळ निश्चळ जैसे गगन अंतराळ, निराकार केवळ निर्विकारी. हे तिन्हीची निश्चळ परब्रह्म, चंचळ आत्मतत्व आणि जड सृष्टी निर्माण केलेली. त्या मूळ मायेन निर्माण केलेली सृष्टी. अंतची नाही ते अनंत, शाश्वत आणि सदोदित. असंत नव्हे ते संत. संत म्हळ्यार कायमचे, असंत म्हळ्यार अविनाशी नाही विनाशी. असंत म्हळ्यार सतत आसना तें. असंत नव्हे ते संत सर्व काळ. परब्रह्म ते अविनाश, जैसे आकाश अवकाश
न तुटे न फुटे सावकाश जैसे तैसे, तेथे ज्ञान ना अज्ञान, तेथे स्मरण ना विस्मरण, तेथे अखंड निर्गुण निरावलंबी श्रीराम. तांतू परब्रह्मांतू ज्ञानयना अज्ञानयना स्मरणेना आणि विस्मरणेना जाल्यार दॅट इज द ओनली लिव्हिंग थिंग फॉर एवर. सगळं कळतंय कल्ल्याचेरी अवलंबून ना. कोणे वचो मोरो कसले जावो ताका कल्लें पडलेलं ना. तेथे अखंड निर्गुण निरावलंबी कल्ल्याके अलंबित ना. तेथे चंद्र सूर्य ना पावक, पावक म्हळ्यार अग्नी, नव्हे काळोखे ना प्रकाशक, उपाधी वेगळे एक निरोपाधी ब्रह्म. आता लोक ताका गगनावारी म्हणतात. गगन म्हळ्यार आकाश. आकाश तशेंच न्ही, खंय वचून थंय आकाश आमगे माथ्या वयर आसता. तरी एक पंत कल जालें हांगा निश्चळी स्मरण चेतले. निश्चळांतू एक स्फुरण जालें की एकोहम बहुश्याम, त्यास चैतन्य ऐसे कल्पिले. स्वतानेची आपण चैतन्य असं म्हणून नाव घेतलंय. गुणसमानत्वे झाले गुणसाम्य ऐसे, म्हणजे ते त्रिगुण घेऊन येते ताच्यात आशिल्ले बीजांतू मूळ मायेंतू त्या गुणसाम्य कडे ते शी कन्सिव्ड मूळ माया आणि ते प्रगट जालें. ते प्रगट जायना पडकल जालें हांगा दिल्या गगनी आली अभ्रछाया, तैसी जाणीजे मूळ माया. परब्रह्मांतू अभ्रछाया आयली. जशी हांगा उदाहरण कल दिल्या गगनी आली अभ्रछाया. हांगा अभ्रछाया म्हळ्यार आभाळ, म्हळ्यार तात्पुरते ढग येतात ती वतात न्ही, ताका मळब म्हणटात. मळब म्हणटा ती, आभाळ म्हणटा ती. ती आमगेली शांताबाई शेळके, शांताबाई शेळके कवयित्री भोव बरी. तिने गोमटे गोमटे कवित केल्यो. तर ती केकल्यान विचारलें तूं आकाश केन्ना म्हणना, तुका जास्ती आभाळ आवडटा. आभाळ हो शब्द मस्तकांत यूज करता कल्ल्याक. तर तिने सांगलें हे गगनाक कल्ल्याचे कले पण ते आसता तशेंच. जाल्यार ताजे जे आभाळ येता ताका सगळी छट आसा ती, तांतू सगळी गोमटायली सगळी माया. तेमीच ताका नुस्तें आभाळ म्हणना ती, आभाळ माया. आभाळ माया म्हणून म्हणटात. तैसी जाणीजे मूळ माया, उद्भव आणि विलया वेळ नाही. आत्ताच ती ढग अनेक घडयेन ना ती. ही मूळ माय कशी गोमटीची, लोभस प्रेमळ बहुगुणी अशी माऊली ती आमगेली. ती सगळी पळयता. ती माऊली फक्त इतलेंच की त्या माऊलीक खंयचेय जेंडर म्हूण आसना त्या वेळार आसना. जाल्यार नंतर देह तयार जाता ती, त्या देह मुद्दाम मेळणू मूळ मायेने अशी हें केलें की प्रकृती आनी पुरुष, पुरुष आनी प्रकृती, शिव आनी शक्ती. कला म्हळ्यार एकल्याकच सगळं काम करचें शक्य ना. आमी कशी काम वांटून घेतात न्ही, तूं भायर वचून काम करी, हांव घर पळयतां, हांव चेडवां पळयतां, अशें सगळें. तशी तूं म्हाका तुगेलें हें दी, जे काय आसा तुगेलें स्पर्म्स म्हणा हें म्हणा, आनी मगल रगतान तूं हांव त्या चेडवाक वाडयतां आनी ताका जन्म दिवन त्या चेडवाक व्हड करतां, संस्कृती दितां. संस्कृती जावंका न्ही, अशीच कमायल्यान हें केलें जायना. तशी निर्गुणी गुणविकार जालो तोची षडगुण ऐश्वर्यू अर्धनारी नटेश्वरू तया असं म्हणते. त्या हाका अर्धनारी नटेश्वर म्हणतात. म्हणजे शिव आणि शक्ती, आदिशक्ती शिवशक्ती मुळी आहे सर्व शक्ती, तेथून पुढे नाना व्यक्ती निर्माण झाल्या. हे शिवशक्ती ही खंय आसा मुळी, म्हळ्यार मूळ मायेंत मूळ संकल्पच न्ही, तांतू ही सर्व शिवशक्ती एकडी जालेली. आणि तांतू थांबून नाना व्यक्ती निर्माण झाले. तेथून पुढे शुद्ध सत्व रजतमाचे गुढत्व तयास म्हणजे महत्तत्व गुणक्षोभिणी. रजतम सत्व शुद्ध सत्व हांतू थांबून महत्तत्व तयार झाले, म्हळ्यार आकाश तत्व गुणक्षोभिणी. मुळी असेची ना व्यक्ती. श्रोत्यान म्हळे मुळी असेची ना व्यक्ती. बीजांतू कले दिसतवे फुट्टून पळयात धाड्डावन, तांतू पानं दिसतात की कल दिसता, झाड दिसतवे कले दिसना तांतू, वय की न्ही. तर तशी ताणें सांगल्या की ब्रह्मांड हें मुळी असेची ना व्यक्ती, व्यक्ती कली ना तांतू. तेथे कैची शिवशक्ती. तुम्ही जर म्हणत मूळ मायेंतू ऐसे म्हणाल तरी चित्ती सावधान असा. विचार करा ती ब्रह्मांडावरून पिंड, ब्रह्मांडान जे असं जे हें कलें
मूळ मायेन तू पंचतत्व जी आसा ती पृथ्वी आप तेज वायू आकाश आणि तिनी सत्वगुण रजोगुण तमोगुण हेवे तांतूच आसत ताज्यान ब्रह्मांड जाल्या आणि त्या ब्रह्मांडांत जे आसत त्यांची अष्टधा प्रकृती पिंड म्हळ्यार एक दिसान मुई इंदोर इतलो व्हड तेंताय त्यांचे अथवा पिंडावरून ब्रह्मांड अधोर्ध्व पावता आमकां हगुर हगुर पिंडांत हांव न्हू हें असं तें म्हळ्यार हांव न्ही हें म्हळ्यार हांव न्ही अशी कोण 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 न्हू मगल मन मन म्हळ्यार हांव न्ही मगल हात म्हळ्यार हांव न्ही मगल पाय म्हळ्यार हांव न्ही अशी कोण कोण शेवटी आमी मुख्य म्हळ्यार हो देह म्हळ्यार हांव न्ही इतलें जालें तरी हांव कोण तरी हो देह चलयतलो तो हांव मैं थंयच आयलें मी म्हळ्यार कल आत्मनिवेदन कल जालें जडाचें कड्डेरी आत्मनिवेदन चंचळाच जावंका म्हळ्यार तें चलयता तें हांव समगेली हांव सुशी तें पालन करता आनी तिका मस्त व्हड आयुश्य मात्र न्ही मस्त व्हड तांगेले हें कल म्हणटात ताका पॉवर्स कितले तरी हांगा ती सांगता ती जेन्ना मूळ माय आशिल्ली तिणें तें हें केल्लें तें सूक्ष्म तें मूळ मायेंत वचूल्यार त्या हांत कल्ले दिसना तांत इतली सृश्टी खंय तां निर्माण केली म्हूण कळनाची जादूशी जाल्यार पिंडावर ब्रह्मांडावरून पिंड अथवा पिंडावरून ब्रह्मांड पिंडांतच त्यांच ब्रह्मांडांतच अधोर्ध्व पाहता निवाड कळो येतो बीज फोडून आणिले मना ते फळ तो दिसेना बीज फुट्टून गेल्यार तांकां फळ दिसतात वे दिसना ती डाळिंबा बीज एक डाळिंबान कितली बीज आसता ती जाल्यार एक तें बीज फुट्टून पळया ती तांतूं झाड दिसता वे दिसना जाल्यार तें लायल्यार एक मुगा दाणो कल तांत जकल झाड आसता वे पण ताका किरलायलेलो मूग जर लायलो ताजी झाड येता ती बीज फोडून आणिले मना तेथे फळ तो दिसेना वाढत वाढत पुढे नाना फळे येते तर तेच बीज जर तुम्ही लायले ते वाढून शेवटी ताज्या कळसाक त्या झाडाच्या कळसाक नाना फळ येता ती आता ते फळ फोडिता बीज दिसे पण बीज फोडिता फळ नसे तैसा विचार असे पिंड ब्रह्मांडी म्हळ्यार पिंडान तुम्ही फुट्टोवच्या गेल्यार आकाश तत्व खंय असो दिसना पण ते आसता कल्ल्या वेल्यान मस्त हाजे वेल्यान कळटा आंतड्याचे ऑपरेशनांनी करतात पोट्टा ऑपरेशनांनी ते अशी कट्ट केले भितरी पोटांतले हव सगळे फुस्सन फूग असो फुग्याक हें केलें तोपल्यार कशें जाता हव भायर फूग एकदम हें जाता तशें पोट एकदम चपट जाता तांचे कल करचे आसता आंतड्याचे कसले लिवराचे कल ऑपरेशन तें जायना पडे ते डॉक्टर लोक ते आंतडी एक करून कापका लागता ती ते कापले जॉईन केलें आनी तांकां वेळ खंय असो आमगेर तें हें आसता न्ही कलें कॉर्ड आसता तें सर्कलशें आसता अशी फिरवचें तशी ते सगळें फिरायता बसना ती आस तशी पोटान कोंबून सोडता ती आनी वयर स्कीन नर्स शिवयता ती ताजे नंतर ती नर्स बावडी एवरी टायम येवन पोटाचें माप पळोवन वता कळ्ळें ते मस्त दिवसांनी त्या आप्यापीची गुंडाळ वता आनी ताका स्पेस आसता एक्का एक खिचून बैसना आमी हांगा जर केल्ले ते फेविकॉल एक गाच दाखयतात न्ही तशी फेविकॉल लायिल्ले तरी आमी खिचून बसतात ताका आमगेले कपडे खिचून बसतात च्युईंग गम लागल्या केंसाक खिचून बसता केंस कापका लागता ती पण हांगा स्पेस आस जलतत्व आस वायुतत्व आस वार आशिल्ली ती सगळें चलन वलन हें वायुतत्व स्पेस म्हळ्यार आकाश तत्व अग्नितत्व आस तेमी भूक लागता उष्णत येता अगदी थंडी जायना तशी आनी बाकी पृथ्वी तत्व म्हळ्यार हे सगळे ऑर्गन्स हे पृथ्वी तत्व जड तत्व पृथ्वी आप उदक हें तें सगळें हें तर हे पिंडान जें आस त्यांची ब्रह्मांड आस हें पळोवंक म्हण तशें आतां नर नारी दोन्ही भेद पिंडी दिसती प्रसिद्ध मुळी नसता विशद होतील कैसी ते सांगतात ते मूळ मायेंतू ते भेद आशिल्ले शिव आनी शक्ती जाल्यार त्या वेळा कळनाशिल्ले जशी एक चेडूं जन्म येता तागेले भितरी ती मूळ मायाच काम करता न्ही आत्मतत्व तांतू स्त्री पुरुशच ताका भेद आसना चलये गेल्या हांतूय तोच आत्मा आसता चल्ल्या हांतूय चल्ल्या चेडवाल्या हांतूय तोच आसता जाल्यार जेन्ना ती हॉड्ड जाता ती तावळी
तांगल कार्य विंगड विंगड तांगल देह विंगड विंगड नमुन्यात जातात. तर हे खंय थान आयले भेद की मूळ मायेन तशिले मूळ मायेन नासतना खंय थान आयले ते तशी बीज रूप बीजान तशी मी झाडान दिसता नाना बीज रूप कल्पना ती तर काय एक असेना सूक्ष्म म्हणून भासेना एकाएकी. वीज आणि दिसना जाल्यार कितलं कार्य करता तरी ती तशी सूक्ष्म दिसना अदृश्य मूळ माया त्यामी ती एकदम एकाएकी भासना. हे कशें घालवा म्हणून स्थूळाचे मूळ ते वासना. स्थूळ म्हळ्यार पिंड ॲक्च्युली देह. त्या देह कल्लमीत जाता वासनामीत जाता. ते वासना आधी दिसेना स्थूळा वेगळे अनुमानेना सकळ काही. वासन दिसतवय वासन सुद्धा दिसना जाल्यार ती स्थूळांत असता. वासन ही आवश्यक असं म्हळ्यार इच्छा कले करची प्रकृतीचे हांवें तू करची स्थूळ असता. तरी त्या देहाशिवाय ती वासन काम करू शकना. देहांत आशिल्ले शिवाय खंयची वासन काम करू शकना. त्यामुळे वासन पूर्ण जायनासतना जर मनुष्य मेल्लो ताका परत देहच घेवंक लागता. देह घेवंक लागता देहान तो घेवंक लागता. ना जाल्यार भूत जावन दुसऱ्या देहान शिरन ती आपणागल काम करून घेता. ती तशी स्थूळा वेगळे अनुमानेना सकळ काही. कल्पनेची सृष्टी केली ऐसी वेदशास्त्रे बोलिली. दिसेना म्हणून मिथ्या केली न पाहिजेत की. कल्पने सृष्टी केली ही कल्पना मूळ संकल्प कल्पना म्हणून ती दिसना मूळ माय दिसना सूक्ष्म असता जाल्यार म्हणून तिने ते केलेलं सगळं फट्टीच वे. अशी वेदशास्त्रे बोली ती कल्पने सृष्टी दिसेना म्हणून मिथ्या केली न पाहिजेत की. पडदा एका जन्माचा तेथे विचार कळे कैचा परंतु गूढत्व हा नेमाचा ठाव आहे. नाना पुरुषांचे जीव नाना स्त्रियांचे जीव एकची परी देह स्वभाव वेगळाले. आता तुका एक्सप्लेन कर सारखे ना. नवरीस नवरी न लगे ऐसा भेद दिसो लागे. पिंडावरून उमगे ब्रह्मांड बीज. ब्रह्मांडाचे बीज कशें आसतलें मूळ माय कशें आस हें पिंडा वयल्यान आमकां कळटा. कळ्ळें. त्या आत्मतत्व कशी चलता म्हळ्यार तांगेलें तुवें तें बीज मूळ मायेन दिलेलें आसा तशी पिंडार्थान आमकां कळटा की ब्रह्मांड बीज कशें आसतलें. आतां मुख्य म्हळ्यार इतलें व्हड कार्य जावचें आस तावळी ताका विंगड वांटून दिल्या डेलिगेशन ऑफ वर्क. ताजे खातीर हे शिव आनी शक्ती जाली. ताजे खातीर नवरा आनी नवरी जाली पुरुश आनी स्त्री जाली. पुरुशागल काम संवसार पळोवचो कमावचें पयशे हाडचे चेडवां शिस्त लावची तें आनी आवसूल काम शी गिव्स बर्थ शी रॅर्स इन हर टमी आनी ती जन्म दिता मात्र न्ही ताका दूध पिवून सगळी काळजी ती घेता. ते संस्कार करता हें करता अशी आनी एकूण कल्लें दोग जाणां मेळून त्या संवसार सांबाळटा. ती तशी नवरीचे मन नवऱ्यावरी नवऱ्याचे मन नवरीवरी ऐसी वासनेची परी मुळीहून पहावी. मूळ म्हळ्यार मूळ मायेंतू मूळ मायेंतू शिवशक्ती आस. त्या शिवशक्तीचे एकमेकांचेर भयंकर प्रेम आस मस्त प्रेम शिव पार्वती आनी शिव हो तिगल गुरू. त्यामी ती ताक विचार शकले करना. तशी जी बायल आसता ती नवऱ्याक म्हळ्यार तिगल बामणाक अगदी प्रेमान पळयत मात्र न्ही आदरान पळयता. वासना मुळीची अभेद. वासना मुळांतू ती अभेद आसता. ताका कले देह संबंध आसना जाल्यार देह संबंधे जाला भेद. देह जन्मा येता तावळ तांतू भेद येता. तुटता देहाचा संबंध भेद गेला. देह पडलो चल्ली जावो चल्ल जावो बायल मनीस जावो दाल मनीस जावो पडले की जो आत्म वता ताका देह हाज भेद ना स्त्री पुरुष भेद ना. नरनारीचे बीज कारण शिवशक्तीमध्ये जाण. देह धरिता प्रमाण कळो आले. नाना प्रीतीच्या वासना एकाचे एकास कळेना. तीक्ष्ण दृष्टीने अनुमाना काहीसे येते. आता हांगा दिल्या कशी त्यांनी शेअर करतात काम म्हणून. बाळकास वाढवी जननी हे तो नव्हे पुरुषाचे नी. ती कोमल काम कोमल वनिताच करता. उपाधी वाढे जयेचे नी ते हे वनिता. वीट नाही कंटाळा नाही तिगल गुण हांग वर्णन केल्यात. स्त्रीगल सोशिकता कशी जाल्यार बाप सूख सुद्दां तितलेंच प्रेम आसता. तो दुसरी बाजू सांबाळता. त्यामी चेरडाक सुद्दां आवसूगल जास्ती प्रीत आसता. कोण जास्ती आवडटा तुका म्हळ्यार
हगूर बापसूल्या पळोवन एक एक सांगता तूं आवडटा म्हणून, जाल्यार परत विचार की हगूर सांगता म्हळ्यार हांव आवडटा म्हणना जाल्यार ती वचून पटोवन घेता तें चेडूं. ताजे वेळार हांव सूख कळटा की कोण आवड जास्ती म्हणून. इत्याक तरी ते हे वनिता वीट नाही, कंटाळा नाही, आलस्य नाही, त्रास नाही, इतुकी माया कोठेची नाही माते वेगळी. नाना उपाधी वाढवू जाणे, कस करत ती सगळे दशविधानी शतविधानी शतावधानी म्हणतात पळय तशी सगळं करता. नाना मायेने गोवू जाणे, नाना प्रीती लावू जाणे, नाना प्रपंचाची. पुरुषाच स्त्रीचा विश्वास, पुरुषाक कल असता तो हें आसता न्ही, शिव असता, जाणीव असता, आनी ताका स्त्रीचेर विश्वास असता आपणा गेल्या की ती बरें करून पळयता. तिगल कार्याचेर विश्वास असता आनी संतोष असता. स्त्री पुरुषाचा संतोष समजल की समजल नव्हे म्हणून दोग जाणे संतोष पावता. ती परस्पर वासनेस बांधून टाकिले. हे वासने मिती दोग जाणांक परस्पर बांधून घाल्या आणि जाल्ले कल मिती ईश्वरे मोठे सूत्र केले. नाल्यार सगळींच येवन परब्रह्मात परत सृष्टी जायनाशिल्लीची, सृष्टी चल नाशिल्लीची. सगळ्यांक जर निश्चळ परब्रह्मात जाग मेळ्ळी तरी जायनाशिल्लें म्हणून मूळ मायेन कल केलें तोच ईश्वर आमगेलो. ईश्वरे मोठे सूत्र केले, मनुष्य मात्र गुंतोन राहिले. लोभाचे गुंडाळे केले उगवे नायसे, म्हळ्यार घुसपून घाल्या गांठ्यो एकमेकांक गेल्यो. ऐसी परस्परे आवडी स्त्री पुरुषांची महागोडी, हे मुळीहुनी चालली रोकडी विवेके पहावी. हे मूळ मायेंतूनच शिवशक्ती आयल्या. जरी ती त्या वेळार एकत्र असत म्हणून दिसता, शरिरांत वचुली दुसरं शरीर निर्माण जालें वासने मिती. त्या वासनेन तूं पुरुष आनी स्त्री असत. ती वासन पुरुषा गेली आनी स्त्री गेली एकड जाली की जे थर्ड पर्सन येता ताका देह आयदर पुरुष जाता नाल्यार स्त्री जाता. जाल्यार भितर आशिल्ली जे मूळ तत्व आसा, आत्मतत्व आसा, ताका जेंडर आसना. कळतस? मुळी सूक्ष्म निर्माण झाले, पुढे स्पष्ट दिसून आले. उत्पत्तीचे कार्य चाले उभयता करिता. आता ती निकल केलें, उत्पत्ती तरी केली मूळ मायेने. ब्रह्मा उत्पन्न केलें, सगळें दृश्य निर्माण केलें, जीव निर्माण केलें. ते चलोवच्याक कशी इतलो व्हड कार्य एक व्यक्ती मिती शक्य ना, एक शरीरा मिती म्हणून ते काम वांटून दिले. ताजे खातीर कठीण काम करची पुरुषाने आणि नाजूक काम करची स्त्रियांनी. अशी म्हणून उत्पत्तीचे कार्य चाले उभयता करिता. तांगे शरीर एकमेकां पूरक जाली. मुळी शिवशक्ती खरे, पुढे झाली वधूवरे. 84 लक्ष विस्तारे विस्तारली जे. आणि हे स्त्री पुरुष फक्त मनुष्यांतूच असना, प्रत्येकांतून नर मादी हे असता. येथे शिवशक्तीचे रूप केले. हे रूपक हांगा समर्थ सांगता, रूप केले म्हळ्यार रूपक. शिवशक्ती हे रूपक असं. श्रोती मनाच पाहिजे आणिले, विवरलिया वीण बोलिले हे व्यर्थ ते व्यर्थ जाणावे. हे विचार करात हाजेरी कशी जाता म्हणून. मूळ कलें तिनीची खंयचे, जड, चंचळ आनी निश्चळ. जडांत न्हू चंचळांत वचें, चंचळांत निश्चळा वचें. जाल्यार प्रत्येक जण वचूं शकना. तर तो सरी निश्चळाचें माध्यम आमकां जाय. एकदम आकाशान पावचे जायना, कलेपणी माध्यम लागता वय की न्ही. तर त्या मिती ते जरी चंचळ नाशिवंत आशिल्ले तर तितलो नाशिवंत ना. आमगेल्या देहांच्या मानाने ताका मस्त आयुष्य आणि मस्त पावर्स, आणि तोच आमगेलो देव आमकां माऊली जी शिवशक्ती घाल्या न्ही, ती प्रकृती म्हळ्यारीची शक्ती. शक्ती तांतुली पुरुष प्रकृती आसा, तांतुली प्रकृती ही जी आसा ती देवी म्हणून तिगल आराधना करता. आणि तिगल अंतर्मनांतून पुरुष जो आसा शिव तो वास करता. पार्वतीगल मनांतून ईश्वर आसा. त्यामुळे ती त्या पार्वतीक वश करून घेवचें आनी सांगचें कलें तुगे स्वस्वरुपांत म्हाका एक करून घे, ते शिवतत्वांत एक करून घे. सीतेगल प्रार्थना करची म्हाका थंय थंय व्हर, पण तुज्यांत आशिल्लें रामतत्वान म्हाका एक करून घे अशी. सीताय रामतत्वांतूच एक जाता. नंतर पहिले कार्य करका म्हूण ती विंगड आयल्या तशी. इति श्रीदास बोधे गुरुशिष्य संवादे शिवशक्ती निरूपण नाम समास द्वितीय श्रीराम. आता हांगा तिसरे आमी घेवया श्रवण निरूपण. समास तिसरा.
समासाच्या प्रारंभात समर्थांनी साधकाक एक महत्वाचं सूचन दिल्या. कली गोतसय की आता मी हो ग्रंथात कितले जाले दशक 16 जाले, 17 सुद्धा आता खंयचो तिसरो समास म्हळ्यार 2 समास जाल्ले. 16 म्हळ्यार कितले 160 आणि 162 समास जाले. तितले थंय आमी पेशंटली आयकलें केल्लें वय की न्ही. हांगा समर्थ एक महत्वाचं सूचन दिता ती साधकाक की साधकाने एखाद आध्यात्मिक ग्रंथ हातान घ्यायना पडे. आत्मज्ञान जाय सरी जर तो अद्वैत ग्रंथ असलो त्या ग्रंथाचा अभ्यास सोड नये. हे आमचे खातीर महत्वाचें. आज आयली फाय ना जाल्यार ना अशी ना. लिंक कायम तंतू सोड नये. तंतू नाल्यार एक तंतू तुंटलो पुराय मणी गळगळ 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 व्हांवन वतात. तशी जावं नये म्हणून ह्या समासाची समसंगती लागच्याक समासाची पहिली आणि शेवटची ओवी साधकाने जुळोवन घेवंका अशी समर्थ सांगता ती. तातूंत पहिली ओळी आणि शेवटची ओळी आमी पयली वाचच्या. तेमी ग्रंथात श्रवण हे अत्यंत काळजीपूर्वक करता. व्यवहारांतले स्थूल क्रिये ज्यो आमी करता ती थंय मनुष्याक अत्यंत सावध रावपाक लागता की न्ही. तावळी स्थूल कसलेंय काम कसलें बरोवनच्या घेतलें. आतां म्हाका ईमेल करूंक कळना, म्हाका खंयची ईमेल करची आशिल्ली. तें पयलें रफ बरयलें, कडेन काळजीपूर्वक तें टायप केलें. एक तास लागलो म्हाका. म्हळ्यार म्हाका तें फटाफट कळना. तितलो मी गाफील राबून चलना, तें एकाचेर जाता. तावळी श्रवण करतना अध्यात्म चर्चा आयकतना आमी गाफील राबून कशें जायत आमगेर माथ्यान कल वतलें. तेमी श्रवण करतना साधकाने नुस्तें पौराणीक कथांत रमूं नये. पावन भिक्षा दे रे राम तें हें हांगा खंय गेलें तें कोमळ वाचा दे रे राम, विमल करणी दे रे राम. तांतू हे सांगता ती भिक्षा मागता समर्थ. पावन भिक्षा दे रे राम, दीन दयाळा दे रे राम, अभेद भक्ती दे रे राम, आत्मनिवेदन दे रे राम, तद्रुपता मज दे रे राम. रामाला कल मागून घेतलें. अर्थारोहण दे रे राम. अर्थ आरोहण म्हळ्यार अर्थाचेर हांवें चोंड बसका, अर्थ माथ्यान घेवंका, ताका आपले करका. बाकीचे फसकट आसा तें चोंड दिवंका. सज्जन संगती दे रे राम, अलिप्तपण मज दे रे राम. सगळ्या संगतींत राबून सुद्दां अलिप्त राबचें. आणि आमी थोडे स्वार्थी जावंका म्हळ्यार कळ्ळें. स्वतागल अर्थ केलो की परमार्थ हो स्वतालो अर्थ. आणि शेवटी तांणी म्हळ्यार ब्रह्मानुभव दे रे राम, अनन्य सेवा दे रे राम. आणि आत्ता शेवटचे अगदी महत्वाचे वेळी मज विण तू मज दे रे राम, दास म्हणे मज दे रे राम. मज विण म्हळ्यार मगल हांतून हांव काण घाली, मगल करतू तू नाका, तरी तू म्हाका परत करी. मगलें जे मूळ तत्व आसा न्ही, राम तत्व म्हाका परत करी. मज विण तू मज दे रे राम, दास म्हणे मज दे रे राम. म्हाका तू म्हाकाच परत करी. हांव खरो कोण आसत हें म्हाका परत करी. हें तांणी सांगल्या. कळ्ळें. तरी तांणी जाड कथा मज दे रे राम अशें म्हणटा ती. जाड कथा म्हळ्यार कळ्ळें परब्रह्माची कथा. म्हळ्यार ही पौराणीक कथा स्थूल आसतात वय जाल्यार ही मनुष्य त्या माया त्या काणयान तितली रमता ती की तांचें मूळ कल्लें म्हूण तें विसरता ती. ताजें मर्म कल्लें सार कल्लें हें थंय लक्ष आसता. शेवटी सगळें काणयो स्थूल आसता ती जाल्यार ताजे मर्मांत प्रती एकांत परब्रह्म ठासून भरलेलें आसता. सिनेमा पदांत आसता, भावगितांत आसता, भजनांत आसता, अशीच तें कल्लें होळी पदांत आसता, वासुदेवागल्या हांत आसता. वासुदेव येतने वासुदेव वासुदेव करतची गांवांतून तागल वाक्यांत आसता, संतांगल अभंगांत आसता. खंय आसना, खंय आसना.
तर हें जें आसा परब्रह्म ताजें आमकां पूर्णपणे विस्मरण जाता, तें आमकां स्मरण जावचे खातीर हो कथ आसता ती, की फाय जरी चंचल सुद्दां ना जालें तरी भिवंक कामून ना कल्या म्हळ्यार आमीच तें परब्रह्म आसा ती हें कळका. दृश्य पदार्थ दिसच्याक कितले बरे असले तरी तांगत सहवासान तूं मनुश्याक आध्यात्मीक दृश्ट्या नुकसानच जाता. म्हळ्यार आमी दृश्याच मागशी लागली, पयशाच मागशी लागली, पयशे भरपूर मेळटा, ती प्रॉपर्टी मेळटा, तितले पुरतें समाधान मेळटा, जाल्यार आध्यात्मीक दृश्ट्या नुकसान जाता आमगेलें, नुकसान जाता. न्हंयेन तूं उल्ट पावत वचून उगम स्थान आमी गांठका, ताका विशेष हें लागता कळ्ळें, ताकद लागता. ती ताकद खंयच्यान हाडची? रामनामाने. रामनाम म्हळ्यार रामनामच न्ही, कोण ताका कृष्ण नाम म्हणटा, कोण देवी नाम म्हणटा, कोण शिव नाम म्हणटा, कोण अशीच अल्ल म्हणटा, कोण क्रायस्ट म्हणटा, कोण हायर पॉवर म्हणटा ताका, कल्ले म्हणो ती. जाल्यार द गॉड ऑफ अवर अंडरस्टँडींग. आमकां तो कशी दिसता, आमकां तो कशी आवडटा, तें रूप आमी ताका दिवंक, कळ्ळें. म्हळ्यार नाम आनी रूप आशिल्ले शिवाय, तें मिडियम आशिल्ले शिवाय आमकां तातूंत भाव येना. ते भाव येवंक म्हळ खातीर ते रामागेले हात धरून आमी बिंदास्त ताल्ल्यागी संवाद करता कायम. त्या प्रमाणे उगम स्थाना वचचे जाल्यार उपासन करून मूळ माये पर्यंत आमी पावंक. परब्रह्माक पयलें स्फुरण जालें ती जाग म्हळ्यार मूळ माया. आतां मूळ मायेच थंय थंय वचचो ना पळय, आमकां कले करपा लागना. मूळ माय जर आमी वश केली तरी साधकान थंय सुद्दां राबूं नये. ह्यो कितलो गमती तूं मूळ माया, हांव तुज्यान तुजी राबता म्हण तशें ना. तर ताजे पेल्ल्याने निर्गुण ब्रह्म आसा, तांत आमकां एक रूप जावचें आसा. हक्काची श्री समर्थ विवेक प्रलय अशें म्हणटात. जो पर्यंत हो विवेक प्रलय साध्य ना तो पर्यंत साधकाने ग्रंथ हातांतल्यान सोडूंक नये. परत परत श्रवण करका, परत परत मनन करका, परत परत चिंतन करका, परत परत विवरण करका, परत परत त्याचो ध्यास घेवका, ध्येयाचें स्मरण करका. हें कळ्ळें. कसलें हें कशें सादचें आमी कलेस. आमी जरी म्हणलें परब्रह्म हें कले करना, आमी आसतीच हांकां त्रिगुणांतू तांतू सत्व रज तम चालूच आसता. देहाची कुरबुरी तें कायम चालू आसता. ती एक एक फावट बरें जाता, एक एक फावट वायट जाता, जाल्यार प्रती एक्कांतू तो राम रमतस, त्या रामागेले हात आस, हाजे जेन्ना अनुसंधान आमकां आसता तावळी आमकां ताजें तें बाद्ध ना. कळ्ळें. अहो ज्या नरा राम विश्वास नाही त्या नरा बाधिजे सर्व काही, ताका सगळें बादता. तशात हें आमी वाचच्या श्रवण निरूपण हांत तांणी सांगलें पयलो आनी शेवटचो श्लोक पयलो वाचचा ती. पहिलो श्लोक गमत आसा. श्रीराम थांबा थांबा ऐका ऐका, आधीच ग्रंथ सोडू नका, सांगितले ते ऐका सावधपणे. हो पहिलो श्लोक. आणि शेवटचं कलगुतच वे, करून अवघा तत्व झाडा, सारा साराचा निवाडा, सावधपणे ग्रंथ सोडा आता सुखे नैव. आता सोडा ती आणि तुम्ही आत्मज्ञान कोण घेया ती आणि कोण जायना पडे तो ग्रंथ दुसऱ्यांक शिकोवच्या दियाती, शिकच्या दियाती, ताजे बद्दल दुसऱ्यांक शिकोवच्या लागती आणि समर्थ करून घेता ती. तर आता तो अख्खो समास एक पटकन वाचून घेऊया. श्रीराम थांबा थांबा ऐका ऐका, आधीच ग्रंथ सोडू नका, सांगितले ते ऐका सावधपणे. श्रीराम श्रवणामध्ये सार श्रवण, ते हे अध्यात्म निरूपण. सार म्हळ्यार जाड जाड कथा म्हणतात समर्थक, सार आशिल्ले सार पूर्ण, ते हे अध्यात्म निरूपण. सूचित करून अंतःकरण ग्रंथामध्ये विवरावे, श्रवण मननाचा विचार, निज ध्यासे साक्षात्कार. हें कलेस की आमी दिवा स्वप्न पळयतात न्ही, आमकां आमी हें विकून आमकां कितलें मेळटलें, तें ताजे नंतर हें करतली तें करतली, आमी प्रॉपर्टी घेतली, हें पुरें दिवा स्वप्न म्हळ्यार डे ड्रिम्स आसतात. डे ड्रिम्स हें तशी न्ही. श्रवण मनन सम केल्यार निज ध्यास म्हळ्यार हांव कोण हें म्हाका वळखचें आसा. हाचो ध्यास घेतल्यार ताचो साक्षात्कार जाता. हें रोखडेच रोकडा मोक्षाचा, मोक्षाचे रोकडे. कॅश दी आनी घे, आज रोख उद्या उधार म्हण एकल्यान पाटी लायिल्ली.
उधारी ना हांगा रोकड साक्षात्कार उधार बोलोची नाही नाना रत्ने परीक्षित आम्ही कले हाडू वचून बा आम्ही परीक्षकोन हाडतात न्ही अशी कले दिल ते उभान हाडतात वे तशी हाडना ती तरी त्यांनी सांगत समर्थांनी नाना रत्ने रत्न पारखी रत्ने परीक्षिता अथवा वजने करिता कले घेऊनच्या वतन वजन करताना उत्तम सोने पुटी घालिता भांगार घेऊनच्या वचुली तरी आम्ही कशी असता ती सावधान असावे नाना नाणी मोजून घेणे नाना परीक्षा करणे नाणी घेतले तर के खर असत की फट्टी विवेकी मनुष्यासी बोलणे सावधपणे विवेकी मनुष्याला सुद्धा सावध उलंका जैसे लाखोलीचे धान्य निवडून वेचिता होते मान्य सगट मोजिता अमान्य देवक शोभे लाखोली भाऊंचे म्हण असता एक वजना इतले धान्य दितात ती म्हणून कोण कोण देवाक दितात म्हणून सांगून घेतात ती आणि ते कले डोनेट करतात ती तांतू थांबून सगळ्यांक वांटतात ती वजना इतले म्हणजे कोण कोण सांगून घेतात देवा मुखारी आमगेल कुलदेवा मुखारी आणि ते ताका तुला म्हणतात तुला धान्यात तुला अशी नारळात तुला हे पुरे त्या एक बाजू त्या मनुष्या बसयतात ती त्या चारडाक आणि दुसऱ्या बाजू त्या धान्याची पोती दवरतात ते वजन हे करू जैसे लाखोलीचे धान्य ते जे धान्य आमी दितात न्ही हांगा समर्थांगल म्हणणेस आमी खंयचे दुकानांत हाडतात आनी दितात आमी वेंचना ती जाल्यार हांगा ते सांगता ती जैसे लाखोलीचे धान्य निवडून वेचिता होते मान्य सगट मोजिता अमान्य देवक शोभे एकांती नाजूक कारभार म्हळ्यार कलें राजकारणी लोक गुप्तत पाळून नाजूक तांगेले हे असतात न्ही मिटिंग्सांनी कोणाकय कळू दिनात कल चल्ल्या म्हणून तशी थंय कशी अति तत्पर असतात की आम्ही तेथे असावे अति तत्पर वय की नाही नाजूक कारभार असतात त्याच्या कोटी गुणे विचार अध्यात्म ग्रंथी म्हळ्यार तितलें कॉन्सन्ट्रेशन आमकां अध्यात्म ग्रंथ स्टडी करतना जावंका हांगा पळयलें थंय पळयलें अशी ना कहाण्या कथा गोष्टी पवाड म्हळ्यार पवाडे ते सगळे आसतले तातूंत नाना अवतार चरित्रे वाड वाड म्हळ्यार श्रेष्ठ सारपूर्ण त्या समस्तामध्ये जाड अध्यात्म विद्या वाड म्हळ्यार हांगा मस्त अवतार चरित्र मस्त आसतली त्या समस्तामध्ये जाड म्हळ्यार कलें सारभूत श्रेष्ठ ती अध्यात्म विद्या गत गोष्टीशी ऐकले काणी म्हळ्यार शेवटी कल्लें कथ म्हळ्यार कल्लें एकल्यान सांगिल्लें यथा म्हळ्यार यथा म्हळ्यार जशी जसे हां तथा म्हळ्यार तसे यथा जाले जसे जाले तसे जाले यथा आणि तथा ते कसे हें कोण सांगता न्ही ती कथा कळ्ळें तशी ती कथा त्यात कथांतले मर्म घेवं का आमकां हान तूं इतले दागीन आसा ती इतले हें सगळें सार ते शब्द भांडार मस्त मस्त हें मस्त ते शब्द येले ते सगळे पाठ करका म्हणना तांतूले मर्म आयकून ते आमी हृदयात संपूट म्हळ्यार कलें ट्रेजर आमगेले हें म्हणटात ताका कलें लॉकर तांतू दवरका गत गोष्टीशी ऐकिले तेणे काय हातास आले म्हण ती पुण्य प्राप्त झाले परी ते दिसेना की काणी मस्त ऐकलं हांवें कल्ले म्हाका मेळ्ळी हां तरी सांगता रे ते आयक पुण्य मेळटलें म्हण तशी पुण्य मेळना हां तर हांगा समर्थ सांगता ती तशी ऐकून पुण्य मेळना तसे नवे अध्यात्मसार हा प्रचितीचा विचार हांगा अनुभव येवंका तुमकां हां समाधान जात की ना हें पळोवंका जरी आमगेल कले वायट विचार आयले ताबडतोब तुम्ही ते वायट विचार काडून बरे विचारांत येतात की ना कितलो वेळ लागता सत्व रज तम आमगेले इर्द गिर्द सगळे कडेन आसता प्रपंचांत इतल्यो गोश्टी आमगेल्या मना विरुद्ध घडटा ती की मन हादरता अक्षरशः तावळी लगेच नाम लागले न्ही नाम लागता म्हणना ते सहज नाम येवंका तोंडांतूं आनी नाल तरके मुख्य म्हळ्यार अध्यात्मसार हें आयकून ताजी प्रचिती येता म्हळ्यार कल्लें ताबडतोब आमी तांतूंतल्यान भायर पडूं शकतात तांतूं शिरकून पडनात आमगेलो अभिमन्यू जायना कल्ल्याक तर तो फणस सो प्रपंच म्हळ्यार त्या फणसान भितर वतना पुट्टयतना हातांत तेल लावन घेवंका नाजाल्यार चिकट हात भायर येना तशें आमी प्रपंचान शिरकल की भायर येवचें शकनात कशें येवचें तर नामाचें तेल लावंका ताका ल्युब्रिकेशन जावंका तावळी अध्यात्मसार तसे नवे अध्यात्मसार हा प्रचितीचा विचार कळता अनुमानाचा संवार होतो जातो हांकां तर्क करता बसचेंच ना
भय की ना बा कोणा गोतू अशी नाची वस रोकडा कारभार मोठे मोठे येऊन गेले आत्म्याकरिताच वर्तले. हं? आत्म्या मितीची ते कल जे काही वागले तांगेल भीतर तो आत्मा आशिलो तान्ने तांकां तशी वागयले तान्ने चलयले. त्या आत्म्याचा महिमा बोले ऐसा कवण. त्या आत्म्याची महिमा कोण सांगू शकता. युगानुयुगे एकला एक अरे हा आत्मा चालवितो तिन्ही लोक. त्या आत्म्याचा विवेक पाहिलाच पाहावा परत परत. हो आत्म कशी मगलांत कशी मगल देह चलयता त्या मुयींगल देह चलयता. मुई सुद्धा भंय दिसली की धांवन वता भंय की नाही. वाघ एक पण तामगेल हांगा गोंये वाघ आयिल्ले खंय तो पाप झुकुळ्ळो ताका जंगलांत थावन ताका भूक लागली ताणें चार की सुण्या मारले ताका भंय दिसली लोक मागचे लागतले खंय की डेब्रीज आशिल्ले रिडेवलपमेंट थंय वचून निपून बसले खंय. म्हळ्यार आमी वाघा भितात जाल्यार वाघ सुद्दां आमकां जास्ती भिता तशें जाता. तर तेमी तिकल जाता प्राणी आले येऊन गेले ते जैसे तैसे जैसे जैसे वर्तले ते वर्तणुकेचे कथन केले इच्छेसारखे. मस्त प्राणी येऊन गेले तांणी कशी कशी काम केलें हें कथेंत येता कळ्ळें. तर तांतून आमगेलें काम केल्लें आमगेलें खारीच वांटो देवान आमकां इतलें दिलें आत्म्यान तर आमगेल खारीच वांटो म्हूण आमी समाजाक देण लागता ती आमगेल हांतू जशें आसा तशें बाकीच्यांतूय आसा. तेमी तांकां समजून घेवचें तांकां हें करचें. ते वर्तणुकेचे कथन केले इच्छेसारखे. जेथे आत्मा नाही दाट तेथे अवघे सरसपाट. आत्म्या विण बापुडे काष्ठ काय जाणे. आत्म भायर वचुलो देह पडला काष्ठ तें व्हरून लाश्यांचे ताका कल मेळता. ऐसे वरिष्ठ आत्मज्ञान दुसरे नाही या समान. सृष्टीमध्ये विवेकी सज्जन तेची हे जाणती कळलं. पृथ्वी आणि आप तेज याचा पृथ्वीमध्ये समज अंतरात्मा तत्व बीज ते वेगळेची राहिले. आता आमगेले देहान सुद्दां पळयल्यार पृथ्वी आप तेज हें आमकां दिसता म्हळ्यार कळटा. पण वायू दिसना आत्म दिसना तत्व बीज तें विंगड व्हरता तें दिसना आमकां. जाल्यार वायो पासून पयली कडे जो कोणी विवेके पवाडे विचार करून ह्या वायूच्याय पयलीं कल्लेस बाबा हो वायू खंय थंय जल्मा आयलो आकाश तत्वांत. आकाश तत्व खंय थंय आयलें तें स्पेसाच पेल्यान कल्लस तें परब्रह्म आसा. आनी हें सगळें परब्रह्माच्या अधिश्ठानाचेर हें सगळें तयार जालें. हें पुरे गाश गुंडाळलें तरके जशी आमी टी व्ही पळयता ती सिरियल पळयता ती त्या पुऱ्या सिरियल जायना पण टी व्ही बंद करता ती तरी तो पडदो व्हरता की न्ही सिनेमा पळोवंक जायना पळय. बाकी थंय नाचली गेली ते पुरें ना जाता. तशी पुऱ्या सृष्टी ना जाल तरके परब्रह्म व्हरता. वायोपासून पयलीकडे जो कोणी विवेके पवाडे जवळीच आत्मा सापडे तया पुरुषास. म्हणजे जे सहज कळना न्ही तांचे विचारांनी आमी पळोवंक. वायो आकाश गुणमाया प्रकृती पुरुष मूळ माया कळ्ळें. ही वायू आणि आकाश हे गुणमाया तांचे थोडे गुण आसत. आणि ताज्याय पयलें वायू खंयच्यान आयलो मूळ मायेंतल्यान आयलो. गुणमाया ही मूळ मायेंतल्यान आयली. तर मूळ मायेंत कल्लें आसा प्रकृती पुरुश आसा. तेच मुखार सृश्टींतून शिवशक्ती तांत आसा अर्धनारी नटेश्वर तेमी ती बामणू बायलो जाली तें डेलिगेशन ऑफ वर्क. त्या प्रमाणे हे शिव आणि किंवा पुरुष आणि प्रकृती म्हळ्यार स्त्री रूप पुरुष म्हळ्यार कले पुरुष रूप. सूक्ष्म रूपे प्रचित येया कठीण आहे. सूक्ष्म आशिल्ली ती आमकां तितलें मूळ मायेन तें सूक्ष्म आसता आमकां कळना. जाल्यार माया देवीच्या धांदले आमी तितले मूळ मायेचो विचार कोण करता. आमी मायेन तितली शिरकल्यान ती आमगेले चेडवां आमगेलें नातरां आमगेले बामणू आमगेले बायल हांत आमी इतली हें जाल्यान ती की तें धांदल आमगेली माया देवी. ती माया देवीच्या धांदली सूक्ष्मी कोण मन घाली. जो समजला त्याची तुटली संदेह वृत्ती. कोणाक कळलं की तागल मनांतू किंतु वर्णा स्पष्ट ताका कळटा हें तीन कल्लें म्हणून. तर मूळ माया चौथा देह झाला पाहिजे म्हळ्यार सूक्ष्म स्थूल कारण आणि मूळ माया अशें आसता कळ्ळें. ब्रह्मांडाचो चौथो देह पिंडाच कल्लो सूक्ष्म स्थूल सूक्ष्म आणि
कारण आणि महाकारण हे पिंडाचे, आणि दुसरे आसा ती ब्रह्मांडाचे 4 देह आसा ती. त्या नंतरची समासांत आमी पळोवया. येता मूळ माया हो चौथ देह. मूळ माये पेलदिकान केलें परब्रह्म. दॅर एंड्स द मॅटर. मूळ माया चौथा देह झाला पाहिजे विदेह. थंय आमगे देह दवरका. देहातीत होऊन राहे धन्य तो साधू. कोण साधू? मूळ मायेचे स्वरूप जाणता. तागल अवस्थकल जाता. शब्दा वाचून कळले सारे, शब्दांच्या पलीकडले रे, शब्दांच्या पलीकडले. प्रथम तुला पाहिले आणिक. हांगा पाहिले म्हळ्यार परब्रह्मांत एक जाल्यार पळोवची ना, आमी तेंची जाता ती. लोक आमकां पळयतात. जशी लोभी धना मागशी धांवताल खंय, तो धनाची जावन पडलो. तो धन जायना पळय, बाकीच लोक ताज मागशी वतात धन लुटच्याक. तशी धन्य तो साधू. विचारे ऊर्ध्व चढती. कोण? विवेक म्हळ्यार योग्य विचार, कळणे, आणि वाईट विचार अधोगती. तशी प्रकृती ही जी असते, प्रकृतीन तूं म्हळ्यार प्रपंचान तूं आमी शिरकली की आमगेल्या विचारांची अधोगती जाता. हा कल्लेस पदार्थ ज्ञान म्हळ्यार फिजिक्स असतं न्ही तशी, कळवें. विचारे ऊर्ध्व चढती तयासीच ऊर्ध्वगती. येरा सकळा अधोगती पदार्थ ज्ञानी. हांगा एक म्हाका सांगता म्हण दिसता की आमगेले हार्ट पंप करता न्ही, तें रगत मूळ अशुद्ध रगत आमगेल्या पांयांत आसता. आणि पांयान म्हळ्यार कलेस हांगा तें वयर चडका शुद्धीकरणा खातीर. म्हळ्यार अगेन्स्ट द ग्रॅविटेशनल फोर्स इट कम्स अप. त्या कोणाकय येवच्या शक्य ना. देवान अशी अरेंजमेंट केल्या, जेन्ना आमी कितलो आमी चमकतात न्ही तितलो तांतू पंप बसयला ती. इट कॉन्ट्रॅक्ट्स अँड रिलॅक्स. तर तें रगत वयर वता. वयर वचून की थंय एक फ्लॅप आसा, तो बंद जाता. म्हळ्यार वयर वचून रगत परत तो घेना, तें परत चमकल परत वयर वता. अशें कोरून न्हू तें वायू तत्वाच्या हाज्याने रक्ताभिसरण तें हृदयांत वता, तें प्युरिफाय जावन येता. जाल्यार तशी आमगेलें जें आसा विचारे ऊर्ध्व चढती. म्हळ्यार आमी प्रपंचान शिरकल न्ही, वायट विचारान आमगेलो अधोगती जाता. असो खंय पूण तें तांतू बरे विचार हाडकात, ऊर्ध्व गती करका. मनान तूं सत्संग कर न्हू, बरे विचार हाडचे. आनी वायट विचार परत येवनय न्ही म्हणून कल करका, थंय ताका चाप लावका यानाची. येरा सकळा अधोगती पदार्थ ज्ञानी. पदार्थ चांगले दिसती परी ते सवेची नासती. गोमटे आस सगळं भोव गोमटे आस जाल्यार तें पेरिशेबल. अतो भ्रष्ट ततो भ्रष्ट होती लोक तेणे. त्यामुळे ती लोकय भ्रष्ट जाता ती, पदार्थय ना जाता ती, आणि कलय मेळना, पदरान कले पडना, आणि कड्डेरी तशीच वय वता, म्हणटा जाता ती मोरून वता ती. तेमी कल करका. सामर्थ्य आहे चळवळीचे, जो जो करील तयाचे. सगळे चळवळ करका, परंतु तेथे भगवंताचे अधिष्ठान पाहिजे. या कारणे पदार्थ ज्ञान, नाना जिनसींचा अनुमान. सगळे पदार्थ पळोवंका ती, तांतू खरें कल्लें फट्टी कल्लें खंयचे पदार्थ सगळें जें दिसता, यत दृष्टम तत नष्टम. तावळ तें कोण चलयता, कोण चलयता? एकदम आमकां जें दिसना भासना परब्रह्मांत वच्ची कशें आमी? आमकां खरेंपणी मिडियम जाय न्ही. एकदम हांगा वचूं जाता, वयले मजल्यार 9th फ्लोरार लिफ्ट पुणी जायी, जीन पुणी जायी, तशें कलेपणी जायी. तरी या कारणे पदार्थ ज्ञान नाना जिनसीचा अनुमान. तो अनुमान सोडून विचाराने मी ऊर्ध्वगतीने सर्व सांडून निरंजन धुंडीत जावे. निरंजन धुंडका. अष्टांग योग पिंड ज्ञान, त्याहून थोर तत्वज्ञान, त्याहून थोर आत्मज्ञान ते पाहिले पाहिजे. आणि शेवटी कल जाता मूळ मायेचे शेवटी. मूळ माय आईली खंयच्यान तूं हरिसंकल्प म्हळ्यार त्या परब्रह्मांत एक हरिसंकल्प जालो, सत्य संकल्प. त्या मुळी उठी, मुळी म्हळ्यार मूळ माये, त्या मुळांत उठलो. उपासना योगे मिठी तेथे घातली पाहिजे. आमगेल्या उपासनेने राम नामाने आम्ही ताका आमगेल्या कवेंत घेवंका, आलिंगन दिवंका हरिसंकल्पाक. मग त्या पयलीकडे जाण. निखळ ब्रह्म निर्गुण निर्मळ निश्चळ त्याची खूण गगनासारिखी. येथून तेथवरी दाटले प्राणी मात्रास भेटले, पदार्थ मात्री लिगटले व्यापून
हे खंय ना म्हणना आतां उलयता असं हे पुस्तक आंतोणी मत जाणतू ते परब्रह्म असं हांव कले खावच्यान घेतले मगल हात तांतोणी वट्टाच मध्य ते परब्रह्म असं खंय पळय दोन मनुष्य बसले ती मध्य परब्रह्म असं ते कल्ले करना पण ते आस अँड दॅट इज द ओनली थिंग विच इज दॅट अस्ति अस्ति हां ते भास ना जाल्यार हें जें चंचळ असं ते अस्ति भाती आनी प्रिय आमगेल्या हांतू गुरु परंपरा चरित्रान सांगिल वारी जो आत्म आसा तो अस्ति भाती प्रिय तर ताजी नौक कोरनू ताजी मिडियम कोरनू ताजे स्वस्वरूप जें आसा अस्ति भाती प्रियाचें तें परब्रह्म आसा तें मेळोवंक जाल्यार आमगे स्वामी सुद्दां सांगता ती पयली देवील पूजा ताजे खातीर करता तें शक्ती रूप आसा आनी देवी वश जाली तिगल रूप गोमटेची थंय शिरकून पडलें तीक सांगता तुगल स्वरुपांत व्हर म्हाका हें सांगता तावळ ती परीक्षा घेता तिगल पंचकृत्या ती कल पंचकृत्य करता ती कल पंचकृत्य करता सांगात पळया हां इच्छा शक्ती ज्ञानशक्ती क्रियाशक्ती हें तीन तिगले जाणीव जाली की इच्छा जाता हें खावया ते कल खावे ता ज्ञान जाता आनी एक्चुली खावची क्रिया जाता जाल्यार निग्रह हे तीन ती करताची पण मुख्य म्हळ्यार देवी सगळ्यांक आपणा स्वरुपांत व्हरना ती पयली निग्रह नाना नमुन्यात संकट येतात ती आमगेले लॉकराचे कस्टोडियन्स असो तितल्याक मास्टर की असता त्या देवी लागीं ती आमकां सगळे नमुन्यान परीक्षा घेता आनी योग्य असले मात्र आमकां ती समोवन पावयता नाजाल्यार परत वचप एक प्रश्न व्हरलो तुगेलो सोडोवचो तेमी जे प्रारब्ध आसा पुराय चुकलें की ना वायट दिवस आयल्यार वायट लेखून घेवं नये ऑन द कॉन्ट्री एक परत फेड जाली एक प्रश्न सुटलो आनी सुट्टा त्या वेळार ते कठीण दिसता चिके विचार केल्यार आपोआप उत्तर येतात प्रत्येक प्रॉब्लेमाक चार तरी उत्तर असतात समविचार केले करता आनी सोडोवंका येथून तेथवरी दाटले प्राणी मात्रास भेटले कल्ले परब्रह्म पदार्थ मात्री लिगटले व्यापूनच राहे त्या ऐसे नाही थोर हा सूक्ष्माहून सूक्ष्म विचार पिंड ब्रह्मांडाचा संवार होता कळे थंय वचून की पिंड ब्रह्मांडाच कशी संवार जालो जनक्रायाक आत्मज्ञान जालें हां तावळ ताका कळलें अरे इतले दिवस थंय हांव ताका आश्चर्य दिसलें हांव कल्ल्याक कोपतालो कल्ले हें जातालें कल चल्लें ताका समो कळ्ळें तो साक्षी भावाच्या बद्दिकान वचून येयलो अथवा पिंड ब्रह्मांड असता विवेक प्रलय पाहो जाता शाश्वत कोण हे तत्वता उमजो लागे म्हळ्यार सगळे प्रकृतीचे निरास जायना पण आमी हांत परब्रह्मांत वचची न्ही आमगे जीवमान आसतना विवेक प्रलय आमी करूं शकता ती आनी हें जीवमान आसतनाच आमकां जन्म मृत्यू शांतान आमी सुटू शकतात विवेक प्रलय केल्यार म्हळ्यार योग्य विचार विवेक म्हळ्यार योग्य विचाराने हें फट्टी तें फट्टी अशें करून एक एकच हें केल्यार तर शाश्वत कोण हे तत्वता उमजो लागे आमकां आपोआप कळच्या लागता करून अवघा तत्व झाडा सारा साराचा निवाडा सावधपणे ग्रंथ सोडा सुखे नैव आता हें वाचूं घेतलं न्हय तुमी सगळं तत्व झाडा आणि ओंकार साधना हां सोहंकार सोहम बोध हें कोर न्हू तुमकां आत्मज्ञान जात म्हणसर ग्रंथ सोड नाका ती हें सगळें जालें की तुमी जावन ग्रंथ सोडात आनी करात कल्लें तुमी जें मर्म सांठयलें तुमकां जो अनुभव आयलो तो दुसऱ्यांक गोमट्या शब्दांत एक्सप्लेन करून सांगा ती आनी तांकांय तशी मेळ अशी तांकां वयर प्रमोशन मेळ अशी हें देवाल कार्य आसा तें करा ती इति श्रीदास बोधे गुरु शिष्य संवादे श्रवण निरूपण नाम समास तृतीय श्रीराम हांगा मेजराब्या 3 आणि 4 दोन समास जाल्ल्याची हांगराब्या आनी हें सगळें जावच्याक सत्संग लागता आनी सत्संग सगळ्यांक मेळना तेमी ती रामागल कृप लागता म्हणून रामाक समर्थ सांगतास रामाल प्रार्थना पसाय दान कळ्ळें कल्याण करी राम राया कल्याण करी जनहित विवरी जनहित विवरी जनहित विवरी
कल्याण करी राम राया. तळमळ तळमळ होतची आहे हे जन हाती धरी. अपराधी जन चुकतची गेले. अरे सामान्य मनुष्य चुकतात रे देवा. तू मी तांका सावरना झाले कोण सांभाळतले. तुझा तुची सावरी दयाळा कल्याण करी. कितलं कठीण जिणे जाल्ले तांगेल्या संसारात. तू कठीण त्यावरी कठीण झाले आता न दिसे उरी. कोठे जावे काय करावे आरंभिली बोहरी दयाळा कल्याण करी. दास म्हणता, रामदास म्हणता की दास म्हणे आम्ही केले पावलो, आम्ही हँच केलंय आणि तू मजेर दय केली, तुझ्या दयेसी नाही सरी. दास म्हणे आम्ही केले पावलो, दयेसी नाही सरी. दयेसी नाही सरी दयाळा कल्याण करी. कल्याण करी राम राया कल्याण करी. ओम श्रीराम जय राम जय जय राम. हे गोमटेंची विवेचन समर्थांनी करून घेतल्या आणि समची पदरी पड सरी प्रत्यय यो सरी ग्रंथ सोड नाका ती. आज ऐकले फाय ऐकणी अशी कोर नाका ती. सलग सातत्य संपर्कांत सातत्य हे दवरा ती म्हणतानी सांगल्या. ग्रंथान बैसून त्यात स्वतःची हे करून घेता ती. त्यामुळे हे विवेचन पुष्प तांगेल असं तांकांच अर्पण करूया रामतत्वाक. सगळ्यांनी मेळना मी अर्पण करूया तांगेले द लोटस फीट आणि स्वाम्यांक गेल्या आणि साधकां खातीर प्रार्थना करूया. नंदंतु साधका सर्वे विनश्यंतु विदूषका. अवस्था शांभवी मेस्तु प्रसन्नोस्तु गुरु सदा. सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः. सर्वे भद्राणि सर्वे सन्तु निरामयाः. सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्. ओम शांति शांति शांति.